आम्ही बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आर्गा तुका बाप्पा, आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका पवित्र आत्म्या ह्या दिसा खातीर. मोगाडा बाप्पा, हांव तुका दिनवासता हे तुझे उतर शिकून आमकां भाग दिल्ल्या खातीर. दोनिया, हांव तुका दिनवासता ब्रदर विन्सन, सिस्टर मारिया आनी सगळीं ह्या मिटिंगेक तुझे उतर आमकां दितात तांचे खातीर. तुझ्या उतराची समजणी घेवपाक आयज ब्रदर विन्सन पवित्र आत्म्यान बरोवन आमकां दितलो. तें उतर आमच्या काळजांत घेवन आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आनी ती शिकून दुसऱ्यांक जेजूची ओळख दिवंक ताणी ती आपणाव म्हूण जेजूच्या नांवान हांव हे मागणें कोत्ता. आमेन. 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 बाय ओलिशिया कोरोनाचे प्रेयर म्हणूया आता. ओलिशिया म्हाका तेले मागणे. आर्गां तुका जेजू, मुहिमा तुका जेजू. दोनिया तुवें म्हणलाय आमच्यान त्या दोंगराक सांगूं येता, उठ आनी दोरयान पड. जेजूच्या नांवान हांव कोरोना व्हायरसाक शिरापता, त्या जोराक, त्या खोखलेक शिरापता, सगळ्या लक्षणाक शिरापता. आनी जे भाशेन जेजू तुवें त्या अंजिराच्या झाडाक शिरापले आनी ते मरून गेले, तेच भाशेन भावार्थान जशें हांव जेजूच्या नांवान शिरापता, हे देंवचाराचें काम आतांच मरून वेता जेजूच्या नांवान. आनी ह्या कुडींतलें भायर घालता. वच आनी दोरयान पड, जो देवान तुका रोतला, आनी तूं केन्नाच परत म्हज्या जिवितांत येवचो ना. हांव दुबाव धरिनासतना पूण काळजांत हांव सोत मानता की जें कितें हांव उलयलां तें खऱ्यांनीच म्हज्या जिवितांत घडोवन येता. तें घडोवन आयलें आनी हांव उलयलां तें म्हाका मेळ्ळें. तर ही जावन आसा म्हज्या भावार्थाची उकाडणी जेजूच्या नांवान. हो व्हायरस, ही लक्षणां, गुणां, ही पिडा मुळासान मरून गेली आनी म्हजी आख्खी कूड दर एक सांदो एकदम बरे तरेन वावर कोता. जेजूच्या जिविता वरवीं म्हजी आख्खी कूड नवी जाली आसा आनी म्हाका लांब बरें भलायकेचें माखलेलें पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत फावो जालां. मरणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. मरणा तुका हांव नाकारतां, शिरापतां जेजूच्या नांवान आनी पूर्णपेखुणी हांव मानून घेता आनी स्विकारतां जेजूच्या नांवान. आमेन, आमेन आनी आमेन. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Recap, Boyne Ephraim. Ready, aha? Okay, praise God. Deva Karka. Deva Karka. जेजू ख्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसो. तुझे सवे. तुझे सवे आसो. मोगाच्या भाव भयणांनो, गेल्या 2 बुधवारांतान आमकां ब्रदर विन्सन आमकां उतरा वयर आमकां सोजमणी दिता. जॅकॉब 1:22. तुमकांच फटोवन देवाचें उतर आयकतात तसली न्हय, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात तसली जायात. ब्रदर विन्संटीन जेन्ना आमकां सांगलें की जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, ताची सोजमणी घेता, तें उतर आमी पाळटा, तेन्ना आमच्या जिवितांत जायत्यो आडकोडी आसतल्यो. आमचें मन देवाच्या उतराचेर आड येतलें. आमची जायती तपासणी जाता आनी तेन्ना त्या वायटाचेर देवाच्या उतरा वरवीं आमी जैत वता. आनी तेन्ना आमचे तपासणेन जेन्ना आमी जैत वता तेन्ना आमकां गोवायकी दिवंक सोयीक मेळटा. ब्रदरान आमकां विचारलें कोणाकूय तो टेस्टिमनी दिवंक जाय जाल्यार तुमी दिवची. तेन्ना सिस्टर फातिमान आपली गोवायकी सांगली. जेन्ना तें देवाचें उतर शिकूंक लागलें, ताच्या जिवितांत जायते प्रश्न आयले. एका फाटल्यान एक प्रॉब्लेमां येतालीं, पूण ताणें देवाच्या उतरान ताचेर केलें. जायते वायट चिंतनां ताका सतायतालीं. जेजूच्या नांवान ते चिंतनांक ते हुकूम घालताले.
पहिले ते नको आसले कशे भाशेन आमची तपासणी जाता ती इतले आपण वचन करताना आपल्याक हे कित्याक वायट आपल्याक चिंतना येता पूण जेन्ना ते ब्रदर जॉन्सनाचे टॉक्स ते आयकताले आनी तशेंच बुधवाराचे दर बुधवाराक ही कोंकणी शिकोवन ते आयकताले तेन्ना ते देवाचे उतर ते आनीक अदीक आनी अदीक ते शिकूंक पावले आनी ताची ताका वळख मेळ्ळी ब्रदर विन्संटीन आपल्या जिविताची आमकां गोवायकी दिली ताणें आमकां सांगले पयलेच फावटी जेन्ना ताणें स्मार्टफोन घेतलेलो तो नको आसलो तो कसो उजार करूंक जाय तो कॅटलॉग पळोवन शिकूंक लागलो कशें प्ले स्टोर उजार करपाचें कशें व्हॉट्सएप ऍप यूज करपाचें आनी हेर सगलें पूण ताच्या भुरग्यांनी ताका सेटअप करून आदार दिलो आनी आतां कसलोय तर मोबायल तो उजार करूंक तो आतां जाणा तेच भाशेन जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना तेन्ना ते आमी उतर आमी मन लावन शिकता तेन्ना ते उतर आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या तोंडांत आमच्या चिंतनांनी ते सदांकाल आसतले आनी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी जैती भोवती जिवीत जिवंक पावतल्या आनी जरी तो देवाच्या उतराची तर आमकां कांयच समजणी ना जाल्यार आमी कांयच शिकचे ना आमी आमकांच फटयतल्या ब्रादरान आपल्या जिविताची गोवायकी दिली 25 वर्सां तो बॅरीन काम करतालो जायती वर्सां ताणें हे 25 वर्सां ताणें इगोर्जेचो जायतो वावर केलेलो दिसपटी तो मिसाक वेतालो रितीरांनी तो भाग घेतालो युकरिस्टीक मिनिस्टर पॅस्टरल कावन्सील लिटर्जीन तो भाग घेतालो जायतो तो इगोर्जेचो वावर तो करतालो इतलो इगोर्जेचो वावर करून ताका देवाच्या उतराची समजणी केन्नाच नासली तो समजतालो की आपूण इतलो वावर करता म्हणटच देव आपल्याक बेसांवांनी बोत्तलो आपूण स्वर्गार पावतलो कोणेय तर ताका हालो ब्रादर म्हण तर हालो केलें जाल्यार तो सारको उमेदीन वतालो ताचो कॉलर सारको टायट जातालो खरें म्हणल्यार ताका देवाची कांयच म्हायती नासली तो ताकाच फटयतालो भायल्यान तो लोकांक खुशाल दिसतालो पूण भितरल्यान मनाची शांती ताका नासली क्रिस्ती चैती भोंवती जिवीत तो जियेतालो पूण एका दिसाक देवान ताका उतर सांगलें जॉन 15:5 हांव दाखवेल तुमी फाटें जे कोण म्हजे सवे रिगून रावतात आनी जांचे सवे हांव रिगून रावतां ती सुवां फळां दितात कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना जेसू कारका जेन्ना हें उतर ताणें आयकलें तें वाचलें त्या उतराचेर ताणें नियाळ केलो त्या उतराची ताका समजणी मेवली पवित्र आत्म्यान ताका सुचयलें तुवें इतलीं वर्सां हे इगोर्जेन इतलो वावर केलोय तुवें अजून पासून कसलींच ओत्मीक फळां दिवंक नात जो वावर तुवें केलाय तो फकत तुका संवसारी शाबासकी मेळपाक त्या वेळार ताणें आपलें तोंड खाला घालून पवित्र आत्म्या लागीं जेसू लागीं ताणें बोगसणें मागलें आनी जेसून ताका सांगलें आयज तुका हांव देवाच्या उतराची समजणी दिता पूण आयक बरे भाशेन तूं तुज्या जिवाक समजताय तूं सगलें बरें काम बरो वावर कोत्ताय म्हूण तूं इतलो शिकलाय तुका सगलो लोक वळखताय म्हूण तूं समजताय तुवें जायतीं फळां दिल्यात म्हूण म्हाका तुजी कसलींच फळां आवडूंक नात तुवें फळां दिल्यात ती देवाच्या राज्यान कोणाकूच फायद्याची पडची नात तुवें फकत भायल्यो चाली केल्यात भायलो धर्म तुवें पाळला इतलीं वर्सां काम करून जेसून तर आमकां अशें म्हटलें जाल्यार आमकां कितें दिसतलें आनी ब्रादरान आमकां फुडें एक उदाहरण दिलें एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक जल्माक हाडटा आवय 9 म्हयने आपल्या भुरग्याक कुसव्यान घेवन ताका जल्म दिता आनी आपलो घाम वारून ती ताका ल्हान आहलोले व्हड कोत्ता पूण ह्या आवय बापायक आमी जाणटी जातूच आमी भुरगीं थोडे फावटी आजिलान घालता त्या आवय बापायक कितें भोगता गाय सगल्यांनी जबाब दिलो
तांचे काळीज हाडटले तेच भाशेन आमी बातिजमा दिसा आमी जेन्ना आमी बातिजम घेता तेन्ना आमी देवाच्या मोगाची आमी भुरगीं जाता आणि जरी तो देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेना ते उतर आमच्या दिसपटी जिवितांतून आमी पाळिना जाल्यार आमच्या सर्गीच्या बापाक कितें मोगतले देव आमी सोमी आणि दोनी म्हणटा पूण ताचे तो उतर आमी दिसपटी पाळिना जाल्यार आमचो सर्गीचो बाप खुशी जातलो काय ना मोगाच्यानो त्या दिसाक देवाचो मोग काकूट दया कृपा ब्रादराच्या काळजांत भितर वावली आणि त्या वेळार पवित्र आत्म्यान ताका गोठायेन बोललो देवाचे उतर ताणें वाचले आणि सांगले पवित्र आत्म्यान म्हणले भिये नाका आता तू म्हजें उतर पाळपाक सुरू कर ते दिसांतान ब्रादरान थाराव घेतलो देवाच्या उतरा वरवीं तो वावर करूंक लागलो पवित्र आत्मो ताचे भितर आसलो खूप लोक ताचेर आड येवंक लागलो ताच्या कामाचे लोक आड येवंक लागलो इगोज माता ताचेर आड येवंक लागली लोक भायल्यान ताका बरो कोत्तालो पूण भितरल्यान जायती नाटकां तांचे भितर आसली 2014 ब्रादर गोंया सुटयेंतान पोत्तून बॅरेन वेता आनी ताका कंपनीन बेस्ट एम्प्लॉई म्हूण अवॉर्ड दितात पूण डायरेक्टर ताचेर चुकीचो आरोप घालता 2014 हे सगळे चिंतून ब्रादराक शॉक जालो आनी तो डिप्रेशनान गेलो ब्रादर चिंतूक पडलो देवाचें उतर हांव इतलें पाळटां हांव नवी रचना जाल्यार पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसतना हें सगळें कित्याक जालां तो सारको डिप्रेशनान वेता ताचे फॅमिली लागीं तो उलयनासलो ताची घरकान्न हें पळोवन रडटाली भुरगीं म्हणटालीं डाडाक कितें जालां तर इतली भिरांत ताच्या काळजान आसली घरांत तो एकलो रावपाक भियेतालो गाडी चलयतालो पूण ताका भिरांत येताली डिसेंबराच्या म्हयन्यांत तो ट्रिटमेंट घेवन तो गोंया वेता तेकूय भुरग्यांक तो बॅरेन इश्टांगेर दवरता एका ल्हान भुरग्या भाशेन ताची घरकान्न ताका घेवन गोंया वेता आनी न्यू क्रिएशन होम रितीराक तो वेता जॉन्सन ताका देवाचें उतर दिलें ब्रदरान पोत्तून बॅरेन येता ताचे कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्ट पोत्तून रिन्यू करिनात ताची विजा कॅन्सल केली आनी तांणी पयशांनी विजा घेतली ताचें डिप्रेशन वाडत गेलें 30 वर्सां काम करपाचो मनीस 7 म्हयने काम करिनासतना घरा रावलो ताचें मन चलोनासलें देवाचें उतर तो आयकोनासलो ताची घरकान्न कामाक वेताली भुरगीं इस्कोलाक वेतालीं तांकां पावोवपाक तो वेतालो पूण गाडी चलयतना ताचेर भिरांत येताली ताका हार्ट अटॅक येता दिसताले केन्नाय तो गाडी कुशीक घेवन हजर्ड लायट मारून देवाचें उतर तो म्हणटालो देवाचें उतर जावन आसा जॉन 17 वळ 26 हांवें तांकां तुजी ओळख दिल्या आनी अजून दितलो हे पोरी जे मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोबे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोबे आसतलो जेसू कारका जेन्ना आमी देवाचेर बाबात दवरतात आमी एक नवी रचना जाता आमचें काळीज आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आमच्या मनाची आमी नवसोनी करूंक गरज देवाचेर आमी बाबात दवरता तेन्ना आमी आमच्या काळजान देवाचो मोग आसा तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता जितली आमी देवाचो मोग कोत्ता तितलोच आमचो सर्गीचो बाप आमचोय मोग कोत्ता जेन्ना हे देवाच्या उतराची समजोनी ब्रदराक मेवली तेन्ना तो त्या देवाच्या उतराक चिकटून रावलो आनी दिसपटी तें उतर तो म्हणूंक लागलो देवाक दिसपटी तो दिनवासूंक लागलो आर्गां तुका बापा तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान बोललेल्या पासून 3 वर्सां पासून ब्रदर हे एकूच उतर म्हणटालो बायबल रीड करूंक ताचे मन चलो नासलें तरूय ताचे भितर भिरांत आसली घरांत एकटो तो रावो नासलो 2017 जुलै ती पोत्तोन बॅरीन सोडून ती गोवा आयली 2018 जानेवारी ग्रोथ रिट्रीटाक
तो गेलो आणि थंयसर देवाचें उतर आयकून ताका बरें दिसलें. जुन्याच्या म्हयन्यांत आनीक एक रिट्रीट ताणें अटेंड केलो आनी त्या रिट्रीटाक उपरांत सगळीं ताची भिरांत पयस जाली. ताचे उपरांत ब्रादरान थाराव घेतलो आपूण हें फुडें फकत देवाचें उतर परगट करूंक सुरू करतलो म्हूण. आनीक ताणें फुडें आनीक एक देवाचें उतर सांगलें. जॉन 17:26 हांव म्हज्या बापा सोबे आसा म्हूण तशेंच परगट करतलो. जॉन 17:26 हें उतर ताणें 3.5 वर्सां पासून ताणें एकूच उतर ताणें रिपीट केलें. आमचो देव जावन आसा मोगाळ, काकूटसार, दयाळ. जेन्ना आमकां देवाच्या मोगाची ताच्या काकुटीची समजणी मेळटा हो देवाचो मोग आमी आपणायता. हे देवाच्या मोगा वरवीं आमच्या मनाची नवसोनी जाता. देवचाराक आमचे वयर कसलोच अधिकार आसना, कित्याक जिव्या देवाच्या उतराची तोरसाद आमचे लागीं आसता. हे देवाचें उतर मेळच्या आदीं तो आपणाकूच फटयतालो. सगळो संवसारी बायलो वावर करून पूण जेन्ना डिप्रेशनान तो जमनीर शेवटलो तेन्ना देवान ताका आपले काकुटीन मोगान आपलो हात दिवन जमनी वेलो ताका वयर काडलो. जेजू आमकां सगळ्यांक सांगता, तुमी फकत देवाचें उतर आयकोनाकात, तुमकांच तुमी फटोव नाकात, पूण देवा लागीं तुमचो संबंद घट करात. देव आमचो सगळ्यांचो भरपूर मोग करता. ताची काकूट ताचो मोग कृपा आमी केदीच विसरची न्हय. ताणें आपल्या पुताक आमचे पासत वोपून दिलो. जेजून आमचे पासत आपले रगत वारोयलें. सोमेस्तांची सोडवण ताणें केली. आयज आमी गरज ताचें उतर दिसपोटी तें उतर आमी पाळूंक. आनी फुडें ब्रादरान आनीक एक स्क्रिप्चर सांगलो. जॉन 14:20-23 हांव म्हज्या बापा सोबे आसा म्हूण तशेंच तुमी म्हजे सोबे आसात आनी हांव तुमचे सोबे आसा म्हूण त्या दिसा तुमकां कळोन येतलें. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग करतात. म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटलीं आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या आनी तांचे सोबे ठिकाण करतल्या. देवा कारगा. देव आमकां सगळ्यांक म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात. म्हजो मोग करतात जाल्यार फकत उतरांनीच न्हय पूण कन्यांनी आमी ताचो मोग करूंक जाय. जेन्ना देव म्हजे भितर ठिकाण करता तेन्ना देवचाराक आमचे वयर कसलोच अधिकार आसना. आमचे वयर आड येवंक कोणाकूच अधिकार ना, कोणाकूच पदवी ना. कोणूय तर आमचे तर आड येता जाल्यार आमी जेजू भाशेन म्हणूंक गरज, बापा तांकां भोगयस कितें करतात ती नकळत. आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा तेन्ना आमकां प्रमोशन मेळटा. हें देवाचें उतर आमी दिसपोटी शिकून तें आमी दुसऱ्या आमच्या भाव भयणांक हें उतर आमी परगट करूंक गरज. हालेलुया. आमेन. Praise God. Thank Hallelujah. you, Ephraim. Thank you very much. Praise Harkam, God, Ephraim. Jesus. Well done. Thank you. Jesus, Harkam. Beautiful. देवा कारगा. Thank you. Thank you. Praise Argam. God. Okay, Bawa. सिस्टर म्हाका एक टेस्टिमोनी दिवंक जाय दोन. Praise God. Praise God. Very good. हांव तेच म्हणटालो कोणाक गोवायक होय. दिवंक जाय. Very Praise good. God. Go ahead. Go ahead. ज्याने Thanks. टेस्टिमनी करूया बाबा. वय testimony. Testimony. ब्रदर म्हाका म्हज्या एक फ्रेंडान फोन केलो आनी म्हटलें तिची डायबिटीज कीप ऑन इन्क्रीजिंग सतत रावताली. आनी म्हाका म्हटलें मारिया म्हाका प्रे कर. हांवें म्हटलें कितें जालें म्हणटा म्हाजी डायबिटीज सतत रावता. हांवें तें नांव घेयनाका सैतानाची ती सैतान. देवान तर आमकां दिवंक ना. देवान तर आमचें 2000 तें सगळें सिकनेस दुयेंस सगळें येलें आनी खंयची तूं उलयताय
ते सांगलें ना मारिया हें आतां हें ना हांव तर बरें हांवें ताका प्रे केल्या उपरांत आमकां ब्रदर जॉन्सन एक प्रेयर शिकयलेलें तर हांवें तें ताका म्हणूंक लागलें इन द नेम ऑफ जिजस आय एम completely loose and all the electrical and chemical frequencies in my body is functional in harmony and in balance. And therefore, all the sickness and disease are completely destroyed in Jesus' name. हांवें जाल्यार आयकलें ते सगळे सिकनेस एंड डिजीज आहा ते आमचे कितें काबार जालें देवाच्या नांवान आमचे सगळे सिकनेस काबार जाले आनी त्या सिकनेसाचें नांवूच घेयनाका मागीर तेणें सांगलें म्हाका तेणें नेक्स्ट डे म्हाका तेणें फोन केलो आनी कीप ऑन सेयिंग रोजरी बिट्साचेर तूं म्हणटूच राव ते मागीर तेणें म्हणटूच रावलें ब्रदर आनी नेक्स्ट डे म्हाका तेणें फोन केलो आनी सांगलें मारिया आतां पळय फास्टींग आहली म्हजी 250 आनी PBC आहली आनीक तेजे उंची आतां 200 जाली एंड लेस दॅन 200 जाली म्हटलें आय से प्रेज गॉड मागीर हांवें ताका न्हू 2 Chronicles 2:21 ताका सांगलें प्रेज द लॉर्ड फॉर यू आर गुड and your mercy endure forever म्हणटूच राव आनी दुसरी ब्रदर आयज काल म्हाका एक आमच्या ब्लॉकान तेणें फोन केलो आनी सांगलें तिका कॅन्सर जाला तिका पयलें पायल्साचें जालें पायल्साच्या हितून तिका कॅन्सर येयलो सो तेणें म्हाका काल सांगलें मातशें प्रे कर न्हू हें जालां हांवें तिका न्हू पयलें ती जाणा आमचे धर्माची जाणा तरी पूण हांवें ताका म्हणलें तूं जेजूक मानताय जेजूक वय म्हणून जालें आपल्यान पयला खूंय पयलाय फुरसार पयलाय से फुरसार कितें आहा देवाक 2 हेले आनी 5 गाय आहा तेणें सांगलें तर आमी दोगांयन म्हज्या घोवान आनी वी वेंट इन प्रेयिंग इन टंग आनी तिका मागीर प्रे केलें त्या आदी हांवें म्हटलें जेजू ब्लेस माय टंग म्हणलें तिका कितें वर्ड म्हणोंक हांव ताका म्हाका तूं समजाय एट द मोमेंट ब्रदर म्हाका जेजून सांगलें किल द कॅन्सर इन जीजस नेम सो हांव एकदम हें जाली मागीर हांवें म्हणलें येस लॉर्ड आय वील किल बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर दॅट लॉर्ड जेजूस म्हाका तुवें इतलें हें दिलां जेजूस एनी सिकनेस टू किल बिकॉज यू हॅव गिवन अस द पावर एंड ऑथॉरिटी हांवें प्रे केलें ब्रदर शी फेल बेटर बट आनी आयज ब्रदर जॉन्सनाक आमच्या ग्रुपान प्रे आहा न्हू हॅपी फॅमिलीन तिका म्हणटें तिका आनी ब्रदर सांगलें हें तिका प्रॉब्लम आहा तर ब्रदर म्हणलें म्हाका तुवें ताका शिकयलें आनी सांगलें वय 224 आनी तिका गुजरातीन समजायलां ती गुजराती आहा गुजरातीन समजायलां आनी तिका गुजराती बायबल दिलो आनी तो वर्स तिका दिलो गुजरातीन आनी तिका सांगलें Wow. तूं म्हणटूच राव तेणें म्हटलें आनी आयज ब्रदर जॉन्सन तिका प्रे केलें ते इतली ती खूश जाली ब्रदर म्हणलें युअर सिकनेस इज ऑलरेडी क्युअर्ड फाल्यां तूं डॉक्टर फाल्यां तिका रेडिएशन घेवंक जाय तेणें म्हटलें डॉक्टर ब्रदर जॉन्सन सांगलें तूं डॉक्टर तुका सरप्रायज दितलो पळय तूं यू ऑलरेडी हील तेजी पेन बी आहलें न्हू ती ऑलरेडी डिसपियर्ड Praise God. या आनी तिका शी फेल बेटर फाल्यां ती आतां रेडिएशनाक वयतली आनी ते म्हणलें ब्रदर जॉन्सन सांगलें तूं यू ऑलरेडी ओनली बिलीव मागीर म्हाका सांगलें ताका गिव हर द क्रॉस आनी तेला टू क्लोज हर आयज आनी ते 2 Peter 2:24 तिका म्हणटूच राव तिका हांवें तिका आतां क्रॉस दिलो आनी ती आतां म्हणटा प्रेज द लॉर्ड जीसस Wow. Praise God. जेसु का Praise आरकां God. praise God Kan Jesu. जेसु का आरकां Praise God. Praise God, Sister Maria. तू आतां फकत देवाचें उतर आयकनाय पूण आतां तू देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगताय आनी आतां जेजूच्या नांवान तू आतां दुसऱ्यांक शिकवणी दिताय Wow. praise God पळय आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमी कितें करता त्या उतराची जी सजमणी आमकां मेळटा त्या बायन आमी हो कोसो घालून आमी आमचीच पेकोणी घेता पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर सजमता आमचीच पेकोणी आमकां मेळटा आतां आमी एका दोर्या भाशेन हें जें व्हांवता आमचे भितर तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता लायक रिवर्स ऑफ वॉटर कीप फ्लोईंग आनी आतां आमी दुसऱ्यांक पावता ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिता दुसऱ्यांक पेकोणी दिता आनी हेंच जावन आसा आमचें सगळ्यांचें काम कित्याक आमी फकत आमी देवाचें उतर आयकत जाल्यार आनी आमी फकत आमचीच पेकोणी आनी आमकांच कितें फायदो जाता
ती आमी पोत जाल्या भाव भयणीनो हे खरें आमी इतल्याच जाग्यार रावपाची गरज ना आमकां जाय आतां भायर वचोन म्हणजे हांव म्हणटा तुमकां सगळ्यांक तुमचें घर सोडून थिंजर आनी देवाचें उतर पुरगूट करूंक जाय आमच्या फोनाचेर नातर व्हॉट्सएपाचेर नातर आमच्यान कोणा तरी कोणाक पावोंक जाता कित्याक ह्या दिसांनी खूब लोक रिक्वेस्ट धाडटात अरे बाबा म्हजे पासत मागणी कर हो कोण बरो ना आतां कॅन्सर आहा पूण देवाचें उतर केन्नाच म्हणिना की आमी कोणाक बरें करपाक जाय जाल्यार आमी मागणें करूंक जाय देवाचें उतर हांवें म्हणना देवाचें उतर म्हणटा की आमी तांकां बरी करूंक जाय आमी सगळीं जेजूच्या नांवान दोतोरां वी आर ऑल डॉक्टर्स इन द नेम ऑफ जीसस पूण आमी कितें करूंक जाय तांकां बरी करच्या पयलीं तांकां उतराची सजमणी दिवंक जाय भाव भयणीनो कितें कितें फायदो आमी कोणाक मागणें करीत जाल्यार तांकां उतराची सजमणी ना पळय आमी आमच्या मागणे वरवीं आमी ताचे वर फोनाचेर वा ताका तांच्या घरा वचून तांची मागणी करूंक आमच्यान करूं येता आनी ती बरी जातली केन्ना आमच्या भावार्थ वरवीं ताका थोडी सजमणी दिवन पूण तांकां उतराची सजमणी ना जाल्यार पोत्तून जेन्ना दुयेंस येतलें पोत्तून पिडा येतली ती कितें करतली ती आमकां फोन करतली बाबा ब्रदर सिस्टर मातशी मागणी करता म्हाका पूण आमी ताका शिकयत जाल्यार कितलें बरें ती जाणो आपल्याकूच खंय बरी करपाक आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां सगळ्यांक ह्या उतराची सजमणी दुसऱ्याक दिवपाक जेन्ना आमी उतराची सजमणी दुसऱ्यांक दिता तेन्नाच की आमी तांकां जेजू दिवन तांकां ही भावार्थी करता हेच जावन आसा आमचें काम वय की ना होय ब्रदर होय गॉड कित्याक आमी कोणाक दुसऱ्यांकूच आमी कोण आमकां रिक्वेस्ट म्हणटा अरे मागणें कर म्हजे पासत म्हाका हें जाय दुयेंस आयला म्हाका कसली पिडा येयल्या म्हाजे पासत कितें मागणें कर वय आमी करतले हांव पूण करचे पयलीं त्या उतराची सजमणी दीत जाल्यार तांकां पयलीं पेकोणी मेवतली आनी आतां ती तांची गोवायकी तांकां कितें घडलां ती दुसऱ्यांक पावपाक ती वावुरतली आनी देखून तशें देवाचें उतर देवाचें राज फुडें जायत वतलें आमेन बरें Amen. कोणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय गॅलेक्सी J4 येस अनम्यूट कर बाबा गॅलेक्सी अनम्यूट कर गॅलेक्सी J4 there you go किती गो म्हाका खबर ना अरे तू कित सांगपा जाय रे ओके डजंट मॅटर आय थिंक बाय मिस्टेक कितें म्हणूंक जाय तुका गोंयकी दिवंक जाय ना आसतली ब्रदर ओके आनी कोणाक गोंयकी दिवंक जाय एनीबडी हॅज गॉट टेस्टिमनी कोणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय आमी शिकोण कॉमेंट्स करच्या पयलीं कोणाक गोंयकी दिवंक जाय कितें तरी घडलां आमच्या सुमनान कितें घडलां कितें तरी आमच्या जिवितान जेजू कोत्ता काय करना भाव ब्रदर म्हाका सांगूंक एक टेस्टिमनी येस सिस्टर एक म्हाका जेनेट सांगूंक धाकटे सांग, टेस्टिमनी या ओके आमचे आमी आमच्या भुरग्यांचे रुमान एक वॉर्ड्रोब हाडलेलो नेवो कित्याक पोन्नो जाला म्हण सो नेवो काबड हाडलेले आनी आमचे घरान लास्ट मंथ आमची सिस्टर इन लॉ आहलेली कित्याक ती हांगा सान रिलोकेट जाता म्हणून थोडे दीस रावलेली हांगा आनी तेंचो भुरगो 3 वर्सांचो तो हेवता म्हाका अशें त्या आरशाची तेणे मूठ मारली आनी तो आरसो ब्रेक जालो उपरांत म्हाजे धाकटे भुरगे येवन म्हाका म्हणूंक लागले मम्मा you saw the mirrors broken my new wardrobe you see tu jana maje to wardrobe new dada brought and you're not shouting at him you're not feeling anything ती येयली आनी म्हाका म्हणलें सॉरी तें जाल्यार आमी तुका रिप्लेस करून घेता हांवें सांगलें नो प्रॉब्लम आमी एनीवेज ही स्मॉल इट्स ओके तेणी ते भितरसून आयकलें डावन येयलें आनी म्हणूंक लागली मामा you should get angry how can it be possible it is my new this I said ना बाबा सी स्मॉल तो धाकटो भुरगो सो ओके आमी समजोया न्हू तुका दाडा नेव हाडटलो तुका आरसो नेव रिप्लेस करतलो देन म्हाका तो ब्रदर जॉन्सनाचो उगडास येयलो की तेजो एक पाटी लॅपटॉप
उदक पडलें कोणें घातलें हांव नको तेन्ना तो उगीत रावलो ताणें म्हणलें आपूण उगीत रावलो हांवें रिटेलिएट करूंक ना ताणें परतून कोणाक ते कांय म्हणोंक नासलें आनी उपरांत तेका तो लॅपटॉप मागीर एक फावो जालो न्ही हो लॅपटॉप तेका सो हे टायमार हांवें कितें म्हणलें जेजू हांव कांयच म्हणची ना हांव जाणा हांव तो धाकटो भुरगो म्हणून हांवें मेड अ प्रेयर हांवें म्हाजें एक प्रेयर म्हटलें आनी म्हटलें थँक्यू लॉर्ड जीसस ब्लेस दीस बॉय आनी म्हाजें प्रेयर म्हटलें बट हांव जाणा हो सोयतान धाकट्या भुरग्यांच्या मुतीन घालून म्हाज्या तोंडांतल्यान उतरां भायर काडूंक सोदता म्हणून जायते फाटी हें जालें जायते दीस जाले आतां कितें जालें म्हाजे गोवान पयलें आमी कांय म्हणोंक ना आमी म्हटलें ओके टायम येतलो आमी कोत्तीनी रिप्लेस कोत्तीनी बट हांव जाणासलें न्ही तें मातशें डेंजर म्हणून कित्याक तो हाफ क्रॅक आसलोलो तो ग्लास उपरांत म्हाजे गोवाच्या हितून शॉपार तेंचे कार्पेंट्री काम चलतालें आनी तेंचे शेल्फांनी कोत्तालीं तेन्ना म्हाका खबर नासली ती म्हाजे गोवान तें मेजरमेंट काडून तो घेवन गेलोलो तो कार्पेंटरा फुड्यान म्हाका खबर ना मेजरमेंट काडून येला म्हणून सो कार्पेंटरान सांगलें तेका हें कोणाक मिरर तें हें करूंक ताणें सांगलें म्हाज्या घराक सो तो कितें म्हणूंक लागलो एनीवे तुजें हें सगळें बिजनस बी दिलां तेजे फारीक करची गरज ना तूं या व्हर मिरर व्हर आनी तूं फिक्स कर सो येवन ताणें तें फिक्स केलें तें म्हाका खबरूच ना सो दुसरे दिसा म्हणूंक लागलो तुका कितें दिसता घरान कितें डिफरंट चेंज दिसता कितें हांवें सांगलें ना पळय पोत्तून मागीर हांवें पळयलें अरे मिरर फिक्स जालें हांवें Wow. जेजू तुका आर्गां प्रेज जीसस जेजू तुका Praise आर्गां God. प्रेज जीसस Praise Yeah. God. ओय Praise God. आणि प्रेज फ्री गॉड आणि फ्री आनी मेळलो फ्री होय बिकॉज वेन आय नो की हांवें रागान तोंडांतल्यान म्हाजी वायट उतरां येयलीं जाल्यार हांव जाणासलें कितें जाता तें नेगेटीव उलोवंक सो उगीत रावन तेका बोगसूंक आनी गॉड वील गिव यू द प्रमोशन गॉड वील गिव यू द Praise God. रिवॉर्ड म्हणून हें म्हाज्या मोतीन धरून हांवें जेजू आर्गां दिली इतलें Amen. सो प्रेज गॉड Amen. Praise God. थँक यू Praise God. जीसस Praise God. थँक यू God. जीसस Praise God. आणि कोण हा होय, आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक वाव जेन्ना आमी गोवायकी दिता आमी जेजूक म्हणटा जेजू आमी फकत तुजें उतर आयकना पूण तुजें उतर पाळटा आनी जेन्ना आमी उतर पाळटा तेन्ना सदांच आमकां टेस्ट येतलो बाब म्हणून आयकात बरे भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता देवाचें उतर पाळटा तेन्ना आमकां एक परीक्षा येतली एक टेस्ट येतलो आनी जेन्ना परीक्षा येता आनी आमी देवाचें उतर घोट धरून रावता आमच्या काळजान आमच्या मनान आमच्या तोंडार आमकां तें जोयत फावो जातलें आनी आमी तें जोयत आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमी जेन्ना देवाची पोरपट्टी करता आमी आमची गोवायकी दिता तुमकां जाणो भाव भयणीनो आमी देवाच्या राजान एक बी आमी किल्लोन हाडटा जेन्ना आमी आमची गोवायकी दिता देवाच्या राजान आमी व्हडलें बी आमी किल्लोन घालता आनी कितें जाता जेन्ना बी किल्लोन घालतस तें सदांच एक फळ येता ताचें आनी तें फळ फकत आमकांच येवचें ना पूण आख्या देवाच्या राजान तें फळ येतलें सगल्यांक फायदो जातलो कित्याक तुवें ह्या देवाचें उतर घोट धरून आपल्या काळजान मनान आपल्या तोंडार तें आतां उतर तुका जोयत हाडलें आनी तें जोयत हाडटकूच जो लोक आयकता ते म्हणटात अरे जेजू ह्या भावान ह्या भयणीन हें केलें आनी ताका जोयत फावो जालें हांव तेच भाशेन करीत जाल्यार म्हाकाय जोयत मेळटलें आनी आतां सगळीं कोत्तात ते देवाच्या उतरान कित्याक तांकांय ती कॉन्फिडन्स येता तांकां तांचो भावार्थ वाडटा तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा आमकां जेन्ना ती परीक्षा येता आनी आमी देवाचें उतर घोट धरून आमच्या तोंडार आमच्या मनान आमच्या काळजान रिगून आमी तें कोत्ता आतां आमकां जैत मेळटा आनी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ह्या देवाच्या उतरा वयर आमकां एक गोवायकी दिवपाक देखून हांव विचारता तुमकां आज आनी एक पाट कोणाक गोवायकी दिवंक जाय तुमी भियेनाकात आमकां आमी शिकोवन दितले हांव शिकोवन दिता तुमकां पूण कोणाक गोवायकी दिवंक जाय ह्या वेळार म्हाका पवित्र आत्मा म्हणटा खूब लोकांक दिवंक जाय पूण तुमी समजतात अरे हांव दीत जाल्यार लोक म्हणटलो अरे तूं आनी आमकां शिकोवन आयकोंक जाय तूं आनी कितें गोवायकी दिताय पूण आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो आनीक 10-15 मिनीट वा 20 मिनीट आमी गोवायकी दीत जाल्यार
ह्या आमच्या कोंकणी बायबल स्टडीन क्लासीन कितलो फायदो जातलो सगल्यांक, कितलो फायदो जातलो जो लोक युट्यूबाचेर आयकता मागीर कितलो फायदो जातलो. तुम्ही तांचें पळोवन ह्या वेळार पवित्र आत्मा तुमकां म्हणटा जाल्यार ही गोवायकी दियात. कोण हा गोवायकी दिवपाक? लजो नाकात. जेजू आमकां सांगता, तुम्ही जेन्ना लोकां वजीर माझी गोवायकी दितात, हांव तुमकां म्हज्या बापा फुडें स्वर्गार हांव तुमकांय हांव म्हज्या बापाक सांगता, पळय म्हजी भुरगीं म्हजे वयर गोवायकी दितात आनी तो तुमकां प्रमोशन दिता, तो तुमकां वाखाणटा, तो तुमकां मोहिमा दिता. कोणाक जाय मोहिमा, कोणाक जाय वाखाणणी, देवाची मनशांची न्हय, देवाची जाय जाल्यार ह्या वेळार पवित्र आत्मा म्हणटा जाल्यार तुम्ही तुमची गोवायकी दियात. कोणाक दिवंक जाय? हांव रावतां. कोणाची गोवायकी येवपाक लजो नाकात. ही जी गोवायकी दितात तुम्ही फकत तुमची मोहिमा पासत न्ही, तुम्ही देवाची मोहिमा, जेजूची मोहिमा, जे जेजून आमच्या जिवितान घडलां त्या पासत आमी गोवायकी दिता. ओके ब्रदर, म्हाका सांगपाक जाय टेस्टिमनी. ओय सिस्टर रेशमा, सांग सिस्टर. Praise God. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. Praise God. काल हांव न्हू मुगे कामा भायर सरलें आनी भायर सरले वाटेर हांवें मुगे प्रेयर केलें. ओके, एंजल्स आय से बी विथ मी, गो इन फ्रंट लायक आनी सगळे मुगे वाट मीन वाट हें कोर, निवड कोर, लायक न्हू कोणा मेळपा जाय फाल्यां तेका काल कोणा मेळपा जाय आसलें सगळ्यांक तेका तयार दवर. आय मीन द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन देम एंड गॉड्स फेवर इज अपॉन मी. सो हांवें ते प्रेयर मुणें आनी हांव भायर सरलें. हांव ते डिपार्टमेंटान गेलें आनी वॉट हॅपन, म्हाका कोणी कांय विचारूंक ना. एवरीबडी वॉज बिजी, ती आपल्या कामान न्हू सगळें बिजी आसलीं. सो हांव रावलें आनी हांव मुगे हेल्मेट घालनासलें बिकॉज आय टूक अ बायक. हांव बायक घेवन भायर सरलें आनी हेल्मेट काडलें आनी हांवें एक बेंचाचेर दवरलें आनी हांव भितर सरलें. तांकां विचारपाक, हेल्प मागपाक, लायक नो म्हाका मातशें टू टेल मी द प्रोसिजर्स. सो म्हाका कोणी कांय म्हणो ना. हांव 5 मिनिट्स थिंगा उबी आहा. मागीर म्हाका कोण आपयलें यो म्हूण. म्हाका मातशें राग येवपा लागलो. मिन्स लायक नो इफ द वे दे वर रिस्पॉन्डिंग टू मी, म्हाका राग येवपा जाय आसलो. बट हांवें तेका राग म्हणलें, हांवें फॉरगिव देम म्हूण, बोगोस तेंकां म्हूण. आनी देन दे हेल्प मी, म्हाका हेल्प केलें तेमी कितें करपा जाय तें. आनी देन हांव येयलें भायर सरलें आनी बाय, बिकॉज म्हाका न्हू 5 o'clock पावपा जाय आसलें पोतून. आय स्टे इन वेर्ना आनी ती हायवे तुमकां खबर आहा सगळी हायवे कितू ती. आनी म्हाका मारगांव पावपा जाय आसलें 5 o'clock. आनी कितें जालें, हांव बेगीन भायर सरलें थिंगाचें. देन आमगे बायक स्टार्ट मारली आनी हांव गेलें. आनी म्हाका कळोंकूच ना मुगे हेल्मेट ना म्हूण मुगे तकलेक. आनी तुमी जाणाय ती हायवे, some people may know, okay, the highway, like no where I stay, like no थिंगा न्हू चड RTO पुलीस सगळे आसतात आनी कोणाकूय दोतात आनी चालान दितात. Yes. काल कितें जालें, म्हाका तें खबरूच ना मुगे हेल्मेट ना म्हूण तकलेक. आनी हांव वयता, सडनली म्हाका मारगांव पावलो म्हणटी उगडास येयलो. अरे आज कित्याक मुगे तकली जड जालें ना हेल्मेटांनी. चोयलें मीन जाल्यार हेल्मेट ना. I that moment I like no, I believe like no. I said okay, no. I said God has not given me the spirit of fear. I said this scripture and I said God, you are going front. Jesus, you are going. तू मुझ मुखार वयता. I said and सगळे रस्ते तू निवड कोता because RTO आसताय न्हू ना ते म्हाका चालान दितालेच. आनी सेकंड म्हाका खबर ना I license व्हरोना म्हूण because I changed my bag. आनी you know that fear came. But हांव पावलें, मुगे काम केलें आनी 5 o'clock तेगे ऑफिस बंद जालें आनी ऑफिस वचपा आसलो तें. हांव मातशें उब रावलें थिंगा यू नो बाय ग्रेस ऑफ गॉड तेमी म्हाका देर ओपन केलें. काम भितर वयलें, मुगे कितें डॉक्युमेंट्स कितें घेवपा आहा ते घेयले आनी मुगे काम जालें. I reached home, okay? I reached home safely. म्हाका एक RTO पुलीस कोण मेळो ना. विथआउट हेल्मेट, विथआउट लायसन्स I reached home. आनी आयज कितें जालें, आयज कितें जालें, हांवें मुगे हेल्मेट घायलें, सगळें लायसन्स सगळें घायलें बिकॉज काल म्हाका कितें जालें तें खबर आहा. आनी आयज एवरी सगळे
every 5 minutes RTO police ahay आणि चालान दिवपा ready ahay. I Wow. said, Praise God, I said, yeah, God is a mighty God, and nothing is impossible to Him when we trust Him. Praise God. Yes, praise God. And Praise you God. you already called the angels to clear the way for you. And Yes, God went Praise before God. you. Wow. Praise Awesome. God. Praise God. Wonderful. Wonderful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Moima tuka Jesu. Argan tuka Jesu. Wow. Jesus. Wow, 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 wow. आणि कोण वाचता भाव brother? भयणीनो, हांव तुमकां म्हजी भलायकी दिता. आयज कितें घडलें? एक बायल आहा कुर्तोरी, तिचें नांव जॉनिता. ती आमी जेन्ना बारेन आसताले ती आमच्या घरा कडेन काम करताली. येताली वेताली आनी जेन्ना ती आमकां मेळ्ळी, तिचे कडेन कसलोच जॉब नासलो, कितले सर्वीस करनासली, एका घरान आसली ती. आणि खूप वर्सां आमच्या बरोबर काम केलें. आमची भुरगीं ल्हान व्हड जालीं आनी ती आमच्या भुरग्यांक वळखता, कित्याक ती आमच्या घरा केन्ना रावताली बी. आनी आयज आतां ती गोंय आहा, आमी गोंय आहा. तिका आयज फोन केलो हांवें, कित्याक कोणें म्हाका सांगलें की सांज जुजे दारिया थंयसर एक बायल आहा, तिका एक कोणाचो हेल्प जाय म्हणजे घरांत आपल्या भुरग्यांक पळोवपाक. पूण हांवें चिंतलें ही बायल जी आमी वळखता ती कुर्तोरी आहा, आमी तिका 2-3 वर्सां पयलीं आमी येतकच तिका मेळपाक गेल्लीं. आयज फोन केलो तर ती म्हाका सांगूंक लागली, म्हजे सगळी पाट दुखता, म्हजे सगळे पांय दुखतात आनी सगळे सगळे खूप त्रास जाल्या म्हाका. आनी आतां हांव एकटीच रावतां, भुरगीं आहात, नातू आहात, सगळे आहात, पूण म्हाका खूप त्रास जाता. तर हांव तिका फोन कित्याक केल्लो? म्हज्या कामा पासून. पूण म्हाका कितें कळलें की तिका खरेंच गौरव आसा, तिका खरेंच त्रास जाता. ती आपली एकटी ती रान बायल, तिका तिचो घोव खूप वर्सां मेल्लो आनी तिचो एक पूतूय एका व्हेरी ट्रॅजिक एक्सिडेंटान 3-4 वर्सां पयलीं तोय भायर पडलो. आतां तिची दुसरी चली आहा बी, ती रावता, एकटी रावता. पूण हांवें तिका टायम काडलो थोडो फोनाचेर आनी तिका उतराची सजमणी दिली. म्हाका खूब वेळ लागलो तिका सजमणी दिवपाक, कित्याक जेन्ना हांव बारीन आसलो तेन्ना हांव फकत इगर्जेन काम करतालो, इतले देवाच्या उतरान नासलो. तेन्ना तिका उतराची सजमणी दिवपाक हांवूच नको आहलो उतर कहें सजमणी दिवपाक. पूण आयज फोनाचेर तिका हांवें सजमणी दिली. हांवें तिका सांगूंक लागलो, जेजू तुका बरो करतलो. वय म्हणूंक लागली, जेजू म्हाका बरो करतलो, हांव मागणें करीत आहा, हांव जाणा म्हाका जेजू बरो करतलो. तर हांवें म्हणलें तिका, जॉनिता, जेजून तुका बरें केलां. वय वय जाणो बरें केलां, देखून मागणें करता. कितलो वेळ लागलो म्हाका, 10-15 मिनटां लागली तिका सजमणी दिवपाक, की जेजून तिका पेकोणी दिल्या खुर्सार आनी तो आनीक पेकोणी दिवचो ना, कित्याक जें करूंक जाय आसलें तें सोंपाल्लें. तेज्या उपरांत 15-20 मिनटां आमची फकत उलोवन जावन जॉनिताक सजमणी मेवली. आनी ती म्हणल्यार हांव आर्गां दितलीं जेजूक, आर्गां दितलीं. हांवें म्हणलें तेंच तुका हांव सांगूंक सोदतालो. तेजे उपरांत तिका विचारलें कोणें बॉक्सर दिलें म्हणून कोणाक कसलेच त्रास ना. म्हजी भुरगीं, म्हजे कितें म्हणटात तें धुयेचो घोव, कितें म्हणटात ताका आमी, जावय सगळे बरे आहात, सगळीं बरीं आहा. शेजारी सगळीं म्हाका कसलेंच कोणाक, म्हजो घोवूय बरो आसलो, तो पियेतालो, पूण म्हाका केन्नाच वायट. हांवें म्हणलें तुका आनी कोणाकूच बॉक्सर दिवपाचें ना म्हणूंक लागली. तिका फकत उतराची सजमणी आसली. आनी तेजे उपरांत थोडे मागणें केले आनी मागणें केल्या उपरांत ती रडोंक लागली. हांवें म्हणलें रडटाय कित्याक? ती म्हणूंक लागली, ती म्हज्या खाटीन म्हणटात म्हज्या हड्ड्यान दूख आसली ती गेली आनी आतां हांव सगल्या कडेन वता ती पांयां सोंपा लागली, ती दूख गेली. हांवें म्हणलें ती दूख वचपाची जाल्ली. म्हाका कसलो दुबाव नासलो की दूख वेचिली म्हणून. पूण म्हाका कित्याक कशी दिसता आयज, कित्याक तुका आयज उतराची सजमणी मेवली. भंय म्हणूंक लागली, उतराची सजमणी मेवली. इतलीं वर्सां हांव फकत मागणें करताली, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका बरी कर, जेजू म्हज्या भुरग्यांक बेसांव दी. पूण आयज जेन्ना तुवें म्हाका त्या उतराची सजमणी दिली, आतां हांव म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्यो चलयो हांगा लागींच रावता, आयजूच वेता आनी तांकां सगल्यांक सांगता ही बरी खबर. इतली उर्बेन बोल्ली ती की आतां दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता की आतां म्हाका पेकोणी मेवली. आनी ती एकदम इतली रडटाली खोशयेन की आतां
तिने थाराव घेतलो ती आपल्या भुरग्यांक नातवांक सगळ्यांक घरा वचोन ही बरी खबर दिवपाक. आनी हीच तुमकां भाव भयणीनो हांव ही गोंयकी कित्याक दिता, जेन्ना आमकां पिकोणी मेवता आमी वय सगळ्यांक सांगता वय जेजूच्या काळांनी म्हाका पिकोणी मेवली, पूण आमी कितलीं जाणां जेन्ना आमकां कितें बरें करता देव आमी दुसऱ्यांक वेता आनी सांगता. कोण वेता आनी सांगता. आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां ही बरी खबर, ही जी रेसिपी आहा आमकां पयली पिकोणी मेवंक जाय. ही रेसिपी आमकां कितें बरें जाय देवाचें, देवाच्या उतरा वरवीं जेन्ना आमी देवाचें उतर कोणाक सजमून दिता तेन्नाच तांकांच फायदो जायना, पूण तांकां जो फायदो जाला ती उठ्ठात आनी खबर ही बरी खबर जेजूची दुसऱ्यांक दिवंक पावतात. आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां सगळ्यांक ह्या जाग्यार येवपाक सद्दां बुधवाराच्या बुधवारा आमची गोंयकी दिवन आमी दुसऱ्यांक ही रेसिपी ओ ही फॉर्म्युला जो आहा खंय आमकां देवान कडसून सगळें बरें मेवता ते आमकां फकत कळटलें केन्ना, जेन्ना आमी फकत देवाचें उतर आयकना पूण देवाचें उतर आयकून तें उतर आमी पाळटा. वी आर नॉट ओन्ली हियरर्स बट वी आर डुअर्स ऑफ द वर्ड. ना तर आमी कितें करतले, आमी फकत आयकतले जाल्यार आमी फकत देवाचें उतर आयकत जाल्यार आमी करिना जाल्यार देवाचें उतर बुधवाराच्या बुधवारा आमी आयकोंक घेतले पूण आमी आमकांच फटयतले. तेच आमी शिकल्या. 2-3 बुधवार पयलीं आमी तेच शिकला. जाकोबाची पयली चीट जाकोबाची चीट पयलो 22 आमी वाचला की आमी फकत देवाचें उतर आयकोंकूच न्हय, आमी तें देवाचें उतर पाळूंक जाय. आमी पाळिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता, कसलोच फायदो जावचो ना. आमी फकत जेजू म्हणटले पूण आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. आमेन Amen. Amen. आमेन आमेन. तर आनी कोण हा गोंयकी दिवपाक? कोण हा? कोणाक दिवंक जाय गोंयकी? येस सिस्टर अनिफा. वय दिस येस सिस्टर अनिफा सांग. Praise Jesus, sister. Praise Jesus, praise Sorry. Jesus. Brother, in October 30, 2020, मुगे डाडा UK गेलो. आणि आफ्टर मागीर तेगे क्वारंटायन डेसूच तो घडये बेकार आहलोलो, ओन्ली क्वारंटायन. आणि आफ्टर क्वारंटायन सोंपतकीर तेका रोखडोच जॉब मेळ्ळो. तो जॉब करपा लागलो विदाउट NI. UK NI जाय जॉब करतलो जाल्यार, विदाउट NI तो जॉब करूं लागलो. आणि मार्च एप्रील म्हणल्यार तेगे NI जाली आणि मागीर ते जॉब कंपनी म्हणून तूं माहिती बंद जाली. मागीर तेका रोखडोच नेक्स्ट जॉब मेळ्ळो. नेक्स्ट जॉबूय तो करूंक लागलो. आणि तांकां आतां ऑगस्टान तांकां सांगले लायक आतां तुमगे कंपनी शटडावन जाता. आतां ते कडेन NI कार्ड आहा सगळें आहा आनी कंपनी आतां गेली बंद जाता म्हण सांगलें. आनी एक वीक आहा म्हणलें कंपनी. पूण तो मंडे पळय तो केन्ना कामाक गेलो न्हू तेन्ना तेका सांगलें आयज तुमगे लास्ट डे, आतां फाल्यां आनी तुमी आनी येवप ना कंपनीक, जाली कंपनी शटडावन. 8 दीस हा म्हूण सांगलोलें, कंपनी बेगीनूच शटडावन जाली. मागीर तो येयलो घरा आसनी आपल्या खंय तरी काम मेळटलें कित्याक दिसलें हें. इंटरव्यू दीत रावलो. इंटरव्यू दिल तेणें, इंटरव्यू जाल ती गेली बरी करून. पूण ते इंटरव्यूआन तो सिलेक्ट जावना. ताका मेल येयली यू हॅज बीन रिजेक्टेड. हांवें म्हणलें आसूं, तूं जायतें काम केलें न्हू, तुवें आतां तूं मातसो रेस्ट कर अशें मुगेलें थिंकींग. हांवें हे भशेन चिंतलें. मागीर तेणें आनी एक इंटरव्यू दिली. ती इंटरव्यू तेका ते जॉब खूब लायक आहलोलो आनी तेणें तितून इंटरव्यू दिली. मागीर हांव म्हणटालें लायक द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन द इंटरव्यूअर एंड द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन माय डॅड. And the candidate find my dad is 10 times better. The interviewer finds my dad is 10 times better than other candidates. आणि तो म्हणपाक लागलो जायते एक्सपिरियन्स मनीस येयलाय थिंगा. हांवें म्हणलें आसूं ना तुका तेकाच मेळटलें म्हणून आमची थिंकींग. आमी घरा कडेन ते भशेन चिंततालीं ना तुकाच तो जॉब मेळटा. पूण 8 PM तेणें आमकां फोन केलो आनी सांगलें आपूण येवूय आपल्यागे इंटरव्यू रिजेक्ट जाली, आपल्या हें येयलें तूं लेट एप्लिकेशन सबमीट केलें. आनी मागीर घरा कडेन सगळी अशी निराशी जाली आनी मागणी करपाक लागली. म्हणजे तेच करपाक कॉमेस केलो. पूण आमचे सगळ्यांचे थिंकींग एकूच आहलोलें आजून दीस रात काबार जावना, हें काम हें जातलेंच म्हणून. आनी मम्मी बसून म्हणपा लागली लायक आपूण जेन्ना तेच करता तेन्ना आपल्याक दिसलें आतांच डाडा फोन येतलो आनी आतांच तो आमकां सांगतलो आय हॅव बीन सिलेक्टेड म्हणून. आनी हांवूय म्हणटालें आसूं न्ही तें काम तर तें मेळना, इंटरव्यू घडये सिलेक्ट जायना जाल्यार आसूं तें काम घडये बरें ना आसतलें. तें लोक घडये थिंगा त्या कामाक बरो ना आसतलो. देव बरें तें दिवंक रावता. देवाचो गूड देव जाणा. हें म्हजें थिंकींग.
9:00 9:30 जेन्ना तेर्स काबार जाता जाता फोन येयलो लायक डाडा म्हणपा लागलो अजून तेर्स काबार जावना तितल्या फोन केलो कितें काय म्हणून चालले तो म्हणपा आपल्या कामाचे जाले आपल्याक आपयला हालेसून जॉईन जाव म्हणून Praise God. तेच कंपनीन आपयला कंपनीन तेच कंपनीन जे रिजेक्ट केलं त्याच कंपनीन पोतून आपयला ताका हय तेच कंपनीन पोतून आपयला 8:00 सुमार फॉर्म रिजेक्ट जालोले 9:30 कॉल येयले की यू हॅव बीन सिलेक्टेड जॉईन जाव म्हणून Praise God. Praise God, जेसू praise God. God. Glory to God. Such a आणि nice. Favor. आता तो जॉईन जालो कालसून तो कामाक वचोंक लागलो मागीर आनी एक आतां हे कामाक पळय तो वयता न्हू ती बस धरून तो रावता थिंगसून बस धरून ट्रॅव्हल करूं जाय नेक्स्ट कामा तेजे घरा कडेनसून पावपाक ते काम आहा थिंगा मागीर आनी एक इंटरव्यू दिलो तेणे थिंगासून येत म्हणल्यार काल तो कामा जॉईन जालो ते काम कंप्लीट करून काल तेगे फर्स्ट डे ते कामाक ते काम करून जॉईन काम सोंपोवन तो घरा पावता म्हणल्यार तेका आनी एक फोन येयलो लागींच कंपनीन तूं आनी एक इंटरव्यू आनी एक हितून तूं सिलेक्ट जाला म्हणून Praise आनी एक God. इंटरव्यू आणि आतां Praise आयज सोन God. ते लागीं हा ते कामार गेला हे कामार वचपाक तेका ट्रान्सपोर्ट बीन कांय नाका कित्याक तो चलोन पावता लागींच जॉब मेळ्ळो तेका Praise God. Praise God God. favor. Praise God. Praise Wow. God. Argan Thank you, tuka Jesus. Jesu. Argan Argan tuka. tuka Jesu. Praise God. Praise What a God. beautiful testimony. Beautiful. Brother beautiful. Vincent म्हणटा ते भाशेन Holy Spirit is stirring everyone's heart. Praise God. Praise God. Yeah, Yes. it's Everyone's beautiful coming testimony. forward to give testimonies. Yeah. And Praise how, God. Praise God. Thank and you, imagine Jesus. them hiding these testimonies. आम्ही Anifa. Yes, फकत आयज yes. आम्ही फकत आयज Praise गोवाय God. कितें जाल्या आम्ही देवाच्या राजान व्हड काम करतले हांव वय आम्ही शिकवण Thank you, दिता हांव brother. शिकवण Boy, दिता thank you, आयज आमी brother. फकत गोवाय कितें जाल्या आमी कितली सगल्यांक आमी एनकरेज करतले आमी सगल्यांक Hoy. खरें देवाचो पावर दाखयतले Praise आम्ही वय म्हणटा कितें न्हू God is for us, who can be against us? Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. ते रोजरी बिटाचेर ब्रदरा म्हणत रावली की डाडा जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि सैतानाक ताचेर आणि ताच्या सर्विसेचेर अधिकार ना थँक्यू फॉर रिमूव्हिंग एव्हरी ब्लॉक दॅट इज कमिंग अगेन्स्ट इन हिज जॉब Praise Thank you, God. Praise Praise God. Wow. Praise God. Wonderful. Wonderful. भाव भयणीनो ऐकात आनिफा आमकां कितें सांगता ते फॉर्म्युला दिता ती आपल्या डॅडीक ही जे स्क्रिप्चर म्हणटाली देवाचें उतर म्हणटाली हांव म्हजो डॅडी जावन आसा जेजूची कूड सैतानाक कसलोच अधिकार ना ताजेर आनी देवाचे आनी कितें कितें म्हणलें आनी तुवें त्याचे वयर आणि त्याच्या सर्विसेचेर अधिकार ना अधिकार ना आनी देवाचे सगळे बेसांव फायदो ताजेर हा आनी भाव भयणीनो जेन्ना हांव असलें उतर आमी म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा आमकां कितें फाल्स जातलें कसलेंच फाल्स जावचें ना कित्याक आमी Amen. खरेंच जेजूक सदांच आपल्या उतराचेर विश्वासी सदांच विश्वासी आमी फकत तें उतर उलोवंक जाय भावार्थान उलोवंक जाय तेन्ना ते आंच बोडवे वेतात जे आमच्या लागीं आसात आनी ते आंच बोडवे आमची कामां करून पावतात Praise God. Praise Yes. God. Praise Thank God. you, तेका Jesus. ब्रदर तेका काम मेळटलें म्हणून सगळी शुवर आसलोली पूण आतां कितें तो युके थिंगा रुमान 8 दीस ओगी बसून तो बेजार येवपा लागलो तेका कित्याक काम करपी मनीस हार्डवर्कींग मनीस तेका एकूच प्लेसीर बसपा आनी ओगी रावपा टायमपास ना न्हू म्हणून Praise चाल God. Wonderful. घरांतली सगळी निराशी जावपा लागली कळ्ळें काम आनी मेळटलें जेन्ना काम करपाचो मनीस घरा बसता काम करिना तेन्ना डिप्रेशन येता ताजी मनांतली चिंतनां येतात तो म्हणटा आतां कितें जातलें कितें त्रास येतले आनी तें चिंतप आतां दुसरेच भाशेन जाता नेगेटीव चिंतप जाता प्रेज गॉड प्रेज Praise गॉड God. Praise God. देवाचें उतर आमकां सदांच जैत दिता आनी ही आतां Amen. जैती मनाची एक घोवायकी आमच्या अनिफान दिला थँक्यू जीसस Wow, Anifa. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Beautiful. See, Praise you God. blessed everyone. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Anifa, Praise go God. ahead, आणि brother. ब्रदर Go ahead. Yes, Argan yes. दिवया. Sang. Wait, आयज आर्गांचो दीस आसा आर्गांचो दीस आयचो दीस आर्गांचो दीस Hoy. Argan दिवपाचो दीस. Sang, Anifa. No problem. Sang. फादर मुगे भाव ब्रदर मुगे भाव 10th स्टँडर्ड आहलोलो आनी तेगे रिजल्ट एसएससी येयलो पूण एसएससी येवपाटी बोर्ड एग्जाम कन्सिडर बोर्ड एग्जाम नाहलोली न्ही गोवा बोर्ड एग्जाम ना
सो रिझल्ट डिक्लेअर जालो आणि आम्ही फॉर्म बीन हाडले, फॉर्म बीन सगळे फिल केले आणि दिले. इस्कॉलान लिव्हिंग सर्टिफिकेट दिली आणि कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिली. मार्कशीट अजून गोवा बोर्डांतल्यान येवना. सो आम्ही फॉर्म फिलअप केले. ऑफिस मॅनेजमेंट घेता म्हणपा लागलो आपूण. आमी म्हणलें पळय सारकें चिंतून हय ऑफिस मॅनेजमेंट आपल्याक जाये. आणि आम्ही ते सांगले चल ऑफिस मॅनेजमेंटूच घे तूं. आणि ते फॉर्म फिलअप केले आणि दिले तेन्ना. पण आयज आमकां स्कुलान आपयलें मार्कशीट व्हरपाक. गोवा बोर्डान मार्कशीट दिली म्हणून यो म्हणून व्हरपाक. ती मार्कशीट घेयली आणि राती मेसेज येयली व्हॉट्सएपाचेर मार्कशीट कलेक्ट करपाक यो म्हणून स्कुलान. सो तो म्हणपा लागलो लायक तो प्रेयर करता द सॉर्बल लॉर्ड इज गिवन मी द टंग ऑफ टीचर that I may know how to sustain the very bitter word. Morning by morning he wakes and wakes my ears to listen to those who are taught. ते तो म्हणटा आणि ते म्हणटा तो म्हणपा लागलो आपूण हे घेयना ऑफिस मॅनेजमेंट आपल्या नाका आपूण इलेक्ट्रॉनिक्स घेता. तू इलेक्ट्रॉनिक्स घेवन मागीर तू कितें करता ना आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्सान इंटरेस्ट आपूण इलेक्ट्रॉनिक्स आपल्या घेवपा हे आहा. पूण पयलो ताका सांगलो तो इलेक्ट्रॉनिक्स घेतो म्हणटा आपल्या ते नाका आपूण ऑफिस मॅनेजमेंट घेतलो. मागीर आमी ताका फोर्स करून चल ऑफिस मॅनेजमेंटाक घायलें कित्याक ऑफिस मॅनेजमेंट इजी आहा म्हणून. मागीर इलेक्ट्रॉनिक्स आयज एडमिशन करपा आमी सर्टिफिकेट घेयली आनी गेली. टीचर पळयपा लागली इलेक्ट्रॉनिक्स. हांवें म्हणलें हें सब्जेक्ट नाका म्हणलें आतां चेंज कोत्ताय सब्जेक्ट. फॉर्माचेर बरयल्या ते म्हणलें सगळे सब्जेक्ट कॅन्सल कोत्ता आनी न्यू सब्जेक्ट घेता इलेक्ट्रॉनिक्साचे. ती म्हणपा लागली आतां एडमिशन फूल आहा आतां एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक्सा मेळपाना. हांवें म्हणलें मेळना आसूं मेळना जाल्यार बस म्हणपा लागली 10 मिनटां विचारता म्हणपा फोन करून. मागीर तेणी फोन केलो तो हेड आसलो तेंचो इलेक्ट्रॉनिक्सा तेंगे प्रोफेसर हेड आसलो तेका यो म्हूण सांगलें फोन करून. आणि आमी हिंगा मागीर मागोच रावली. देवा कडेन मागलें भावाचें नांव ब्रायन. जेजू ब्रायन जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी तुवेंनूच ब्रायनाक रचला. सो तूं जाणा ब्रायनाच्या जिवितान हुंचो करियर बरो आनी बरो न्हू तो कित्याक Praise तुवें God. ब्रायनाक Praise God. तूं पळय ब्रायनाक जेजू तूं पळय ब्रायनाक वळखता तेवून आमी पळय ब्रायनाक वळखताय न्हू आनी ब्रायन पळय आपल्याक वळखता तेवून ओदिकूच खोलायेन तूं ब्रायनाक वळखता. सो ब्रायनाच्या Amen. 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 ब्रायनाच्या Beautiful. Thank जिवितान you, Jesus. कितें बरें आनी कितें बरें न्हू तें तूं जाणा. तितल्याक तो सर येयलो तेजे फॉर्म पळयले ओके हांव दिता म्हणपाक लागलो एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी एडमिशन फूल आहाय पूण तेका हांव इलेक्ट्रॉनिक्सा एडमिशन दिता म्हणपाक लागलो तेगे पर्संटेजी प्रमाणे आनी ओके म्हणपाक लागलो वच फाल्यां यो म्हणपाक लागलो फी पेमेंट करपाक फी. हांवें म्हणलें ना फाल्यां आनी परत येवपा पडटा न्हू म्हणलें आनी आतां हांवें म्हणलें पयसो येयले कित्याक परत ट्रॅव्हल करपा आनी ट्रान्सपोर्टाची प्रॉब्लेम जाता आयजूच फी पे करूंक जायना म्हणलें. तो म्हणपाक लागलो ना जायना. हांवें म्हणलें परत येवचें पडटा आसूं तर म्हणलें जायना जाल्यार तो म्हणपाक राव भितर वचून विचारता फी तर परत आयज तुमी घेता नेक्स्ट टायम फावट पडपा ना. तर म्हणपाक ओके फी पे कर म्हणपाक लागलो पूण तुजीच म्हणून घेता कित्याक तूं पयसो येयला म्हणून आनी दुसऱ्याची आपूण घेवपा ना म्हणपाक लागलो. आनी Praise तेणे आमची God. फी पे Favor of God. केली आनी Praise एडमिशन God. कन्फर्म केलें. Wow. प्रेज जीसस. हांव देवाक आर्गां Praise दिता. God. Very Argan tuka Jesu. Argan tuka. Argan Jesus This is the Christ. favor of God. Mohima. This is the Yes. favor of God. What a These are the best consolation. testimonies, and she was not telling this Yes, sir. for the glory of God. Praise the best God. Jesus. Praise God. God bless you. God bless you. As Brother These are- Vincent is These are saying, warriors. everybody These are warriors. stirring everybody's heart. Praise God. Yes. Anifa, you are God's beloved Baba. That is awesome. Praise God. Yes, thank you, Auntie. Praise Praise God. God. Praise Praise God. Jesus. God. Ani paso ha amge Fatima ko ha kite Fatima you had a testimony no re Baba. Praise God. Not Fatima was. Maria, Yeah. you can take Oh, everybody's names now. I was Everybody is going also to come up. wondering One how- testimony. Where did I say this? Take names. I know. Holy Baba. Spirit is going to stir their heart. Actually, Brother Vincent, what do you brother, say? I want to testify. See, I remembered one. Praise God. I Go just ahead. want to- Go ahead. Go ahead. All Yeah, the way I from want to Qatar. No glorify problem. God. I want to glorify God, brother. Actually, there is the Prince of Qatar, yeah, the Konkani, Uncle. Fatima, Konkani. Oi, Konkani. Okay, Konkani yeah, ule. Chizu Arga, sorry. Brother, inga to Amir na, Amir. Qatar to Amir. Woi, woi, woi. hello, tage cousin, tage uncle. Se boro borna halalo. Actually, to travel kotalo. So to travel kon he was to travel karo Lebanon gello. So to eta thing to borna boro borna zalo. Boro serious zalo.
And to magir because he was think serious amount to begin he flight again, he came back to Qatar. Qatar येलो तो wheelchair येलो, he couldn't stand, काय करून जायना जालें तेकडे. So then tech ज्या hospital admit केलो and तेगे treatment start केलो. And what happened was, brother, then मुगे residence malolo without anything, although he doesn't know me properly. One of our family friend is working with him. So tege odkin then मुगे residence malo ना जाल्यार बायलांगे residence Qatar, you know, brother, how it is. Residence lagna, you cannot get a residence like that best marpat private. So then मुगे residence malo, brother, and magte borna ma actually I didn't know how Rozar kuru, and it was at night. So I asked Sister Janetta then kona phone karuna. What I did was, brother, I just said the agreement prayer with the Holy Spirit, and I said, Amen. Holy Spirit, Thank you, Jesus. you're with them, and I agree with you. To Borzan Sheikh ka kain saupana, आणि तो सगळे दुयेंस तेगे कांय अशें करून वायट ते कांय जावपाना, तेगे ट्रीटमेंट सगळो बरो करून जावन तो बरो जावन भायर सरतलो म्हूण हॉस्पिटलांत. दुसऱ्या दिसा खंय खबर मेळ्ळी तेगे बरें अशें करून सिट्युएशन ना, तेका दुसऱ्या हॉस्पिटलांत एडमीट केलो. बट I stayed on my faith. I म्हणले ना तो बरो जातलो, आनी हांवें ऑलरेडी होली स्पिरिटाको एग्रीमेंट प्रे केला, सो नो डाउट्स he will come out of it. And brother, तो आता सारक बरो जालो, अजून हॉस्पिटल आहा, but he is completely out of danger. बरो आहा, आता चलोता, मातशें पासोयो बी माता. I want to glorify God. Thank you. जेजू आर्गा आणि वंदो आणि सगळी मोहिमा काजन. आर्गा जेजू फातिमा तू कित्याक लिपोन आसलेले इतलो? Exactly. No, sister, actually, I wanted to tell in the mighty moms. I forgot just now. Peter reminded me. He said you wanted to testify. I said, oh, yeah. Jenna, Praise you God. asked my question. If you were not asking, I was bombarding her. आणि मरी हांव सदां कितें म्हणटा, तू सगळ्यांक आयकोनाका कोणी रात आसतली थंय कातार रात आसा, कोणी लोक न्हिदलेलो आसतलो, आमचो इतलो व्हडलो पवित्र आत्मा आसतना आमकां कित्याक जाय आनी कोण अग्री करून? सारकें. We can agree with the Holy Spirit, right? Praise God. Yeah, I did that only, sister. Praise God. And Brother Vincent, correct me. Brother Vincent, correct me if I am wrong. No, Sister, perfectly. Actually, आता आमच्या सिस्टर फातिमान आता ही गवाही दिली नी, आता म्हज्या मनान एक याद आयली. Shall I tell you my own testimony? Yes, go yeah. ahead. सिस्टर फातिमा कित्याक जाणां तुवें मागणें केलें एका शेकाचेर म्हणजे शेकाच्या अंकलाचेर, आनी तो आतां हॉस्पिटलांत बरो जालो. हांव जेन्ना बारेन आसतालो थंयसर म्हजो डायरेक्टर एक दीस, हांव गव्हर्मेंटान काम करतालो थंयसर, तर कितें घडलें 2011-2012 कितें घडलें, म्हजो डायरेक्टर एकदम बरो सीक जालो आनी बारेन डिफेन्स हॉस्पिटलान ताका एडमीट केलो. 7 दीस आसलो थंयसर हॉस्पिटलान, आनी 7 दीस थंयसर लोक येतालो ताका मेळोवपाक, सगळे आमचे डिपार्टमेंटांतले लोक येताले पेवपाक, आनी हांव वचोंक नासलो. पूण एक दीस शेके हांवें 7 दिसा उपरांत हांवें चिंतलें, अरे सगळे लोक वेता, हांवूय वेतलो थंयसर. हांव गेलो थंयसर रुमान ताच्या, आनी थंयसर सगळे ताका कितें म्हणटात, चेले म्हणटात न्ही, चेले, अरे बाबा सगळे आमचे चामचा लोक आहात ते सगळे आसले थंयसर. हांवूय गेलो आनी ताचे कडेन उलोवंक लागलो थंयसर. आनी हांव म्हणटा म्हज्या मनान, जेजू म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दी, म्हाका ताजे वयर मागणें करपाक. तो मुस्लीम मनीस, पूण हांव खंय इंट्रोडक्शन करतलो, इतले लोक आहात आनी तांकां तांच्या तोकलीन कितें तरी दिसलें हांव तो जेजू मागणें करतलो म्हणून हांव चिंता आतां. आनी हांव आतां अर्दें वर रावन ते आजुनूय हात थंयसर, हांवें चिंतलें हांव भायर वेतलो, हांव मागणें करचो ना. पूण कितें घडलें, 3-4 मिनीट जाता म्हणसर, म्हणजे म्हाका वचपाचो टायम जालो, सगळे भायर गेले आनी फकत दोग जाण उरले थंयसर रुमान. तर हांवें कितें चिंतलें, हांवें म्हणलें हांव ताचे पासत मागणें करतलो. गेलो ताचे कडेन आनी म्हणलें, अब्दुल रहमान, आय वॉन्ट टू प्रे फॉर यू, म्हणजे तुजे पासत मागणें करूंक जाय. त्या दोगांनी आयकलें, वय मागणें कर म्हणूंक लागलें, मागणें कर. ताका उलोवंक जायनासलो, ताणें फकत तोकली हालयली. तर हांवें ताचे पासत मागणें केलें, हात धरलो आनी ताचे वयर मागणें केलें. आनी दीस इज एकदम पयलें, हांव जेन्ना इगोचेर काम करतालो तेन्ना म्हाका उतराची सोजमणी नासली, पूण आतां उतराची सोजमणी आसली. हांव जेस कॉमेस करतालो, हांवें मागणें केलें, जेजूच्या नांवान ताका पेकुणी दिली आनी हांव थंयसरलो गेलो.
आणि वेच्या पयलीं तो लोक म्हणटालो आनी 10-12 दीस उरतलो, ताका कांय करूंक जायना, हे करूंक जायना, ताचे प्रेशर व्हडलो आहा, ताच्या हार्टाचो प्रॉब्लेम आहा, हे हा ते हा, खूब वस्तू सांगताले. तुमकां कितें सांगू भाव भयणीनो, म्हाकाच पयलीं अजाप दिसलें. दुसऱ्या दिसा ह्या डायरेक्टराचो डिस्चार्ज जालो. Wow. ह्या डायरेक्टराचो God. डिस्चार्ज नेक्स्ट डे डिस्चार्ज जालो. तिसऱ्या दिसा तो कामाक येयलो. Wow. तिसऱ्या दिसा कामाक येयलो. आणि Yeah. तुमकां हांव खरेंच सांगता, तिसऱ्या दिसा तो आजुनूय 10-12 दीस हॉस्पिटलांत आसा जालो, तिसऱ्या दिसा तो कामाक येता. आनी कितें घडटा आयकात बरे भाशेन. हो डायरेक्टर सुमार 1 वा 2 म्हयने पयलीं तो म्हजेर आड येयल्लो. कितें घडलेलें, एका शुक्रारा दीस हॉलिडे त्या दिसा ताणें म्हाका आपल्या ऑफिसान म्हजो जाग्यार आपयलो आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका, बाबा हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, तें करूंक जाय. हांव सगळें आयकलो. आनी तेन्ना हांव एक म्हाका समजून हांवें कित्याक म्हणलें तें, पूण म्हणलें तें म्हणलें. हांवें ताका सगळें आयकून ताच्या उपरांत म्हणलें ताका, बाबा म्हणूंक लागलें, सायबा म्हज्या, तूं म्हाका कितेंय काम सांगताय, तूं म्हाका खंयच्या दिसा सांग, पूण शुक्राराच्या दिसा म्हाका सांगिनाका, म्हाका इगोर्जेन खूब कामां आहात, म्हाका ह्या हांगा शुक्रार दीस येवंक जायना, कित्याक आमचे इगोर्जेन हांव खूब बिजी आसता. त्या दिसांनी हांव खूब बिजी आसतालो. हें कर, तें कर, तुमकां हांवें म्हजी खबर सांगल्या. होय. ताणें म्हाका कांय म्हणूंक ना, कित्याक हांवें ताका सांगलें म्हणून की शुक्रार दीस येनाका म्हणून. तो डायरेक्टर म्हजो, ताका जाय जाल्यार म्हाका नेक्स्ट डे ताच्या फ्लायटान घालूंक जाता म्हाका. पूण हांवें म्हणलें तें, तो म्हाका बरो हांसलो आनी हांव घरा येयलो. सोनवारा दीस सुटी आसली. आयतारा दीस जेन्ना हांव ऑफिसान गेलो, म्हजो हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्हाका आपयता आनी म्हाका म्हणटा, बाबा तुजें आनी त्या डायरेक्टराचें कितें जालें? हांवें म्हणलें कांय सांगना. तो म्हाका सांगता की आका आज टिकेट काडया, ताका धाडया घरा. म्हाका घरा धाडया. हांवें ताजें प्लॅन केलां ताणें म्हाका धाडपाक, कित्याक ताका एकदम वायट दिसलें. तो डायरेक्टर, हांव ताका सांगता शुक्राराच्या दिसा हांव येवचो ना, कित्याक म्हाका इगोर्जेन काम आहा म्हणून. हांवें डायरेक्ट सांगलें ताका, पूण बरे भाशेन सांगलें. ताका सांगूंक ना म्हणलें. हांवें म्हणलें प्लीज हें करून, पूण बरे भाशेन सांगलें. पूण ताका तें एकदम वायट दिसलें. आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आयताराच्या दिसा म्हाका ही खबर मेळ्ळी, हांव घरा येयलो आनी म्हज्या मिसेसाक सांगलें की हें केलां म्हणून हांवें ताका सांगलेलें. ती म्हणूंक लागली, बरें, नो प्रॉब्लेम, तुवें कितें करूंक जाय तें सांगलें सामकें. आमी एग्रीमेंट प्रे करया. आमी एक प्रे करया एग्रीमेंट की जेजू ह्या वेळार आमी एग्रीमेंटान येता, बायलां एग्रीमेंटान येता की ह्या वेळार तुजो पवित्र आत्मो ताजेर आसा. ताका सगळ्या ज्या आपल्या ते मन ताजें कितें सगळें खोटाय मनाक बोलना, सगळें वायट बोलना, सगळें विकाचें मन बोलना, तें सगळें काड आनी तुजो फावोर म्हजेर आसूं, ताजेर आसूं, सगळें बरें जावं ताका. आनी आमी मागणें केलें आनी सोमाराच्या दिसा हांव गेलो. सोमारा दिसा ताणें म्हज्या डायरेक्टराक सांगलें की म्हाका आपयला 2 काम जातकूच आपल्या ऑफिसान. आतां 2 ऑफिसान आपयता जाल्यार कित्याक आपयतलो? बरी खबर दिवपाक. ताणें म्हाका सांगलां, काल सांगलां की कितें करपाचें, टिकेट म्हणून धाडटा म्हणून घरा म्हाका, वय की ना? म्हणटच 2 हांव गेलो. पूण हांव म्हज्या मनान शांत जाल्लो. हांवें म्हणलें भुरगीं ल्हान आहात, म्हाका धाडीत जाल्यार हांव घरा वेता, नो प्रॉब्लेम. हांव आतां ऑलरेडी कितलीं वर्सां, तेन्ना 17-18 वर्सां काम केल्लें हांवें बारीक. पूण हांवें म्हणलें घरा धाडटा जाल्यार हांव कित्याक आनी त्रास घेतलो. हांव वचपाक तयार आहा, पूण जेजू हांव जाणो की आमी एग्रीमेंट केला. हांव फकत शांत रावलो. 2 गेलो. 2 गेल्या उपरांत हो म्हाका दार उक्तें करता आनी म्हाका खाजूर खावयता. खाजूर. तेजे उपरांत गावा. तुमी जाणो गावा, थंयसर गाल्फान गावा मेळटा. गावा म्हणजे टर्किश कॉफी. टर्किश कॉफी. हांव टर्किश कॉफी काय ना पियेना, पूण त्या दिसा हांवें टर्किश कॉफी पियेली. एकदम बिटर कॉफी ती. म्हाका लागल, पूण डेट्स बरी लागली. आनी म्हाका सांगता, विन्सेंट तूं एकदम बरो काम करपी मनीस. हांव तुका कित्याक आपयलां, तुका फकत सांगपाक की जें काम कोत्ताय तूं बरें कर
आणि हांव तुका तुज्या कामाचेर बरो आहा, म्हाका तुज्या हेड ऑफ डिपार्टमेंटान सांगलें की तूं बरें काम कोत्ताय म्हणून. आनी हांव म्हणटा हो खरेंच म्हाका फोटींग कोत्ता. पूण एका मनान म्हज्या हांवें म्हणलें हो Power. सांगता जाल्यार जे म्हाका ताणें पोर सांगलेलें जेन्ना ताका सुरत ती खबर कांयच म्हणूंक ना म्हाका ताणें सुकरा दीस. आनी ह्या मनशान म्हाका दवरलो. 2 म्हयने जावन हो मनीस हॉस्पिटलान पावलो. हॉस्पिटलान वचोन मागणें करून दुसऱ्या दिसा घरा येयलो. तिसऱ्या दिसा ऑफिसान आयलो. आनी 3 सुमान जाल्या उपरांत ह्याच मनशान म्हाका प्रमोशन दिलें. Wow. ह्याच मनशान डायरेक्टरान 3 सुमान, नॉट इवन 3 वीक्स, ते 3 वीक्स हो 1 म्हयनो जावन ह्याच डायरेक्टरान म्हाका प्रमोशन दिलें. 2 म्हयने पयलीं तो म्हाका टिकेट घेवन घरा धाडून सोदतालो. आनी होच मनीस आतां म्हाका प्रमोशन दिता. आनी Wow. म्हाका कित्याक आतां जेन्ना म्हाका प्रमोशन दिलें, हांव म्हणूंक लागलो जेजू हांव जाणो त्या दिसा हांव फकत ताका पळोवपाक हालो को आहाय तूं बरें. पूण त्या दिसा हांवें पवित्र आत्म्या उद्देशिनाचेर मागणें केलें. जे मागणें केलें त्या दिसा हांवें त्या फकत पवित्र आत्म्या उद्देशिचेर मागणें केलें. ताका पिकोणी मेळ्ळी. आनी आतां जो लोक आहलो ताचे भितर ते लोक म्हाका आपोवंक लागले की तो सांगता तांकां. म्हाका हो गेल्या उपरांत मागणें बरें दिसलें. आनी ताजे उपरांत ताजो डिस्चार्ज जालो. ताका उलोवंक जायनासलें, ताका चलोंक जायनासलें, सगळें ट्यूब आहलें. नेक्स्ट डे डिस्चार्ज जावन तिसऱ्या दिसा कामाक येता तो मनीस. आतां म्हाका 3 सुमानान 1 म्हयन्यान म्हाका प्रमोशन दिता. देखून म्हणजे Wow. सिस्टर फातिमा हांव तुका कित्याक ही खबर सांगता. तुवें ते शेकाचेर मागणें केलें न्ही, तूं आतां तयार जा तुज्या प्रमोशना पासत. तुज्या प्रमोशना पासत तूं Amen. तयार जा. कित्याक Amen. जेन्ना Jesu आमी तुका, महिमा जेजूची जेजू तुका. खबर जेजूची खबर ऑन बावार्टींक दिता, जेन्ना जेजूची खबर आमी ऑन बावार्टीक दिता आनी तांकां पिकोणी दिता, तेन्ना देवाची महिमा तांचेर येता, तांकां बरे फायदो जाता. आनी आमकां फायदोय जाता. आमकांय फायदो Praise जाता. God. Praise आमकांय God. फायदो Praise जाता. God. देखून भाव म्हणून जेन्ना Welcome, आमकां Jesus. कसलोच ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, हांव बारेन 25 वर्सां आहलो. हांव थंयसर खूब लोकां बरी शेका बरोबर काम करतालो. गव्हर्मेंटान आसलो. मिनिस्टरा बरी राजाच्या चेड्या बरोबर थंयसर हांव ताचे बरी स्टेजीचेर आसलो. एमसी करतालो ताचे बरोबर स्टेजीचेर. राजाचो पूत तो. आतां तो राजा हो राजा बारेंचो राजा मरत जाल्यार तोच राजा जातलो. ताचे बरे स्टेजीर हांव आहलो. पूण हांव कितें सांगता तुमकां की जेन्ना आमी ही बरी खबर जेजूची दिता, कोणाकूय दिता, जावं तो आमी जेन्ना आमी सगळीं क्रिस्तांव आहात आमी दिता, नो प्रॉब्लम, वय आमचीच ती जाणून जेजू करता. पूण जेन्ना आमी ऑन बावार्टीक ही बरी खबर दिता, भाव भयणीनो, ही बरी खबर जी दिता ऑन बावार्टीक आनी तांकां जेजूची खबर सांगता, ती ते प्रमोशन, ते फायदो, ते फेवर ऑफ गॉड is definitely coming to each one of us. सदांच Praise येतात. God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ही गवायकी दिली तेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें, ही गवायकी आमच्या सिस्टर फातिमाक सगळ्यांक सांग, कित्याक हेंच म्हाका घडलें आनी हेंच आमच्या सिस्टर फातिमाक शुअर घडटलें म्हूण आमी जेजूक आर्गां पयलींच दिवया. Amen. We all agree in Jesus' Amen. name. Thank you. Sister Amen. Fatima, are you listening? Amen. Praise I God. believe and Jesus. receive in Jesus' name. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. फातिमा भाव दुसरे पाटी आज जेन्ना पहिलाच वयर काढा. वय रावू नाका. Yes. ती पण Yes. जाऊ नका. हे तेवढी गोवायकी. जेन्ना आमी जेजूची खबर, बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता, चड करून ऑन बावार्टीक म्हणजे जेजूक वळखोना ते, तेन्ना भाव भयणीनो आनी एक तुमकां सांगता, हांव पुना आसलो 2 वर्सां पयलीं. एकली आमचे प्रे ग्रुपान आमचे बायबल स्टडीन एक बायल आसली. म्हणटच कितें घडलें, त्या बायलेन म्हाका म्हणूंक लागली, म्हजो जो लँडलॉर्ड आहा तो मुस्लीम मनीस, ताका मातशें प्रॉब्लम आहा, कितें ताका डायलिसीस करूंक जाय, ताका हांगा कितें पंप घाला आनी तातूंतल्यान सगळें ताचें डायलिसीस काडटात. पूण प्लीज हांव ताका म्हज्या घरा आपयतां, तूं म्हजो लँडलॉर्ड, तूं फकत ताचेर मागणें कर. हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लम, केन्ना यो, आतां फूल टायम आहा न्ही, हांव येता म्हणलें फाल्यां येता. पूण फाल्यां दुसऱ्या दिसा गेलो, हांव समजलो तो एकटो आसतलो म्हणून. पूण कितें घडलें, जेन्ना त्या घराक गेलो हांव, त्या आमच्या कॅथलीक लोकांच्या बायलेच्या घराक, तेंच्या फॅमिली कडेन गेलो,
थंयसर सुमार 10-12 लोक आसलो आणि त्या मनशान आपले बायलेक आपयले, बायल भुरग्यांक चेड्याक तांचे बायलेक सगळें करून आनी एक मुस्लिम फॅमिली ताका तो सुसायड करूंक सोदतालो, ताची बायल, ताची भुरगीं, ताची भयण चोड करून सगळीं सुमार 10-12 मुस्लिम लोक आसलो त्या रुमान. आनी पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो म्हाका, ताजे पासत मागणे करी नाका, कोणीचे मागणे करी नाका, तांकां देवाचें उतर दी. पूण ती इंग्लीश नकोत, ती आमची भास नकोत, ती फकत हिंदी जाणो. आनी म्हजी हिंदी 420 हिंदी, रेड हिंदी सारकी. कित्याक हांव हिंदी जाणो, पूण हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या म्हाका ह्या वेळार हो आतां वेळ दिलाय म्हाका तुवें, तूं म्हजे बरोबर हाय, हांव कॉमेस करतां. हांवें हिंदीन कॉमेस केलें देवाचें उतर परगट करपाक फ्रॉम जेनेसीस रायट अप टू द क्रॉस. म्हणजे जेनेसीस आमचे भाशेन कितें म्हणटात ताका? उत्पत्ती. उत्पत्ती ऍडम एंड ईव ताची खबर सांगून सामके प्रॉफेट बी सगळे करून सारको खुर्सार केलो. कितली वरां? 2.5 वरां हिंदीन उलोवंक लागलो आनी ताका सामकी सजमणी दिली. ती सजमणी दिल्या उपरांत तो मुस्लिम मनीस म्हाका सांगता, म्हजे कडेन हॉटेल हा, रेस्टॉरंट हा, आमी जेवण दिता सगळ्यांक, पूण तुमचे पाद्री बी येतात, जे इगोर्जेंतले पाद्री येतात, बरें जेवण म्हणटात. कोणीच म्हाका सांगूं ना की जेजू खरेंच देवाचो पूत म्हणून. आमी फकत तो प्रवादी म्हणून समजतल्या, आमच्या पुराणान बरयलां. पूण तुवें आयज आमकां तो जेजूचो पूत, म्हाका एक हिंदी बायबल मेवतलो? हांवें म्हणलें शुअर, आमी तुका हिंदी बायबल दितले आमी. आनी ती सगळी भितर ती सगळी ताचें मन भर, कित्याक तो डॅडी आसलो तांचो, सगळी ती सगळी बदलली, ताचें मन बदललें. आमी ताका हिंदी बायबल एरेंज केलो. आनी तेच्या उपरांत जेन्ना ताका सजमणी मेवली उतराची, तेन्ना हांवें ताजेर मागणें केलें फॉर हीज डायलिसीस. आनी भाव भयणीनो, तेच्या उपरांत मागणें केल्या उपरांत म्हाका मिशनल ट्रीप वचोंक जाय आसलो. हांव मलेशियाक गेलो. पूण ती बायल जे त्या मुस्लिम लोकांन आपयले, ताका डायलिसीस जालें म्हणून ताची क्रिएटीन, तुम्ही मेडिकल टर्म वळखतात जाल्यार, की कोणाक किडनीचो प्रॉब्लेम आसत जाल्यार तेन्ना देर इज वन कितें ताचे कितें बॉडीन कितें वायट जाता, देर इज समथींग कॉल्ड एज क्रिएटीन. ती क्रिएटीन लेवल एकदम हाय. किडनी नो ब्रदर, इन द किडनी ताची क्रिएटीन लेवल सुमार 16-17 आसली, व्हेरी हाय आसली. तर ताचेर मागणें केलें आनी ताका डायलिसीस करूंक जालो. एवरी 4 days डायलिसीस करचें पडटालें ताका. पूण हांव मलेशियाक गेल्या उपरांत ती बायल म्हज्या मिसेसाक फोन केलो आनी म्हणूंक लागली, त्या मुस्लिम मनशान फोन केला, तो म्हणूंक लागलो ताची क्रिएटीन लेवल फ्रॉम 17 ड्रॉप डावन टू 5. आनी ताका आतां जे ताणें डायलिसीस करूंक जालें 3 दिसांनी, ताका 3 सुवारांनी आपयलां आतां. आनी ताचें प्रोग्रेस एकदम बरें जालां. ताची किडनी आतां फंक्शन कॉमेस जाल्या आनी तो खरेंच आतां इतलो खोशी जाला, तो म्हाका मेळोंक सोदता. पूण भाव भयणीनो, हांव ताका मेळोंक ना, कित्याक तेजे उपरांत हांव भायर गेलो, भितर गेलो. पूण हांव कितें सांगता तुमकां, जेन्ना आमी देवाचें उतर चड करून अन बावाटी जो लोक जेजू केन्नाच वचना तांकां आमी खबर दिता, कितें घडटा, तांकां देवाच्या उतराची सजमण मेळटा. कित्याक जेजू आयलो फकत आमचे पासत न्हय, तो फकत इस्रायली पोरचे पासत येवंक ना, तो फकत आमकां गोंयकारांक येवंक ना, आमी कोंकणी आमची भास उलयतात तांकां पासून येवंक ना, तो आख्ख्या संवसाराक येयल्लो. पूण तांकां कोई खबर मेळटली जेजूची, तुजे वरवीं आनी म्हजे वरवीं. पूण आमी मोनी बसत जाल्यार, आमी कोणाक बरी खबर दिना जाल्यार कोई कवतली ती जेजूची खबर. देखून जेन्ना सिस्टर फातिमान आयज म्हाका सांगलें की ती एका शेकाच्या अंकला कडेन वचून ताका ताचेर मागणें केलें, ताका देवाचें उतर दिलें, तेन्ना पवित्र आत्मा ह्या वेळार आमकां सगळ्यांक सांगता, आमी खिचोऱ्यो आसूं, आमी गाल्फाक आसूं, गोंयां आसूं, खूब लोक हांव जाणा तुमी दुबय आसात, तुमी इंग्लंडाक आसात आनी खूब जाग्यार आसात. पूण हांव तुमकां एक सांगता, आमी खिचोऱ्यो आसूं, गोंयां आसूं, ऑस्ट्रेलिया आसूं, दुबय आसूं, कतार आसूं, खिचर बारीन आसूं, आमकां केन्ना चान्स मेळत जाल्यार ही देवाचें उतर कोणाक सांगपाक बस स्टॉपा कडेन वा ट्रेन कडेन वा ट्रेनीन बसता जाल्यार, बाशीन बसत जाल्यार आमचें तोंड बंद करिनासतना कोणाक तरी खबर दिली जाल्यार आमकांच फायदो जाता. कित्याक एक तर तांकां फायदो जाता, कित्याक तांकां आतां देवाचें उतर सजमता. खूब लोक आमी जी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी कॅथलीक म्हणटा, आमीच देवाचें उतर नको आसलें, आमी फकत धर्म जाणो.
जेन्ना आमी देवाचे उतर एकामेकाक सांगता ताची आमची गोवायकी दिता आनी जो लोक जेजूक ओळखना तांकां आमी देवाची जेजूची खबर दिता भाव भयणीनो आमी जेजूचे राज वाडत 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 आमी आमी काम करता आनी हे सगळें बरें काम जे करता आमी हे जेजूक आनी आमच्या सगळींच्या बाबाक एकदम आवडटा देखून भाव भयणीनो आमची गोवायकी आमचे देवाचे उतर परगड करपाचें काम आयजतान आमी सगळ्यांक सांगुया ही बरी खबर आमी फकत ही बरी खबर आमच्याच कडेन दवरीत जाल्या आमी जाणो की जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेळ्ळी जेजूच्या गायन म्हाका पेकोणी मेळ्ळी तेच घेता आमी जेजूच्या गायांनी पेकोणी मेळ्ळी वय म्हाका पेकोणी मेळ्ळी बरें हा पूण कितलो लोक आसा ज्या लोकांक अजुनूय ते कळना या आयज जॉनिताक हांव म्हणटालो जी हांव बारीन आमचे बरोबर काम करताली हांव ताका केन्नाच देवाचें उतर सांगूं ना कित्याक हांवूच नको आसलो खूब वर्सां 10-12 वर्सां पयलीं पूण आयज जेन्ना हांव ताचे कडेन उलयतालो हांवें ताका 20 मिनटां लागलीं म्हाका ताका सजमणी दिवपाक कित्याक ते फकत मागणें करताले जेजू म्हाका बरी कर आनी आयज ताका सजमणी मेळल्या उपरांत ते म्हणूंक लागले जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पिकोणी आयज म्हाका सजमणी मेळ्ळी की तुवें सगळें घडलां खुर्सार आनी ताका पेकोणी मेळल्या उपरांत जॉनिताक ते म्हाका म्हणूंक लागले हांव आतां म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या नातवांक म्हज्या फॅमिलीक सगळ्यांक सांगूंक सोदता ही बरी खबर की आतां आयज म्हाका फॉर्म्युला ही रेसिपी कळ्ळी की आतां जेजूच्या गायांनी जेजून सगळें घडलां आमकां फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय देखून भाव कितलीं जाणां आसात ह्या वेळार आमी आतां जी आयकता आमच्या फॅमिलीन आमच्या शेजाऱ्यांक ती नकत अजूनय की देवाच्या जेजून सगळें घडलां म्हणून सगळें काबार जालां सगळें संपारलां आमी फकत त्या उतराचेर आमी फकत आमचो भावार्थ दवरूंक जाय आनी जेन्ना आमी तेच जैतवंत जिवीत जियेता ही रेसिपी ओ फॉर्म्युला जो आसा देवाच्या उतराचो दुसऱ्यांक दिवन तांकां ही जैतवंत जिवीत जियोंक आमी तांकां हे आमंत्रण दिवंक जाय देखून भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी शिकोवण करता आयज हांव चिंततालो की तुमकां एक शिकोवण दितलो म्हणून दिवं हांव तुमी थकल्यात आयज तुमी थकल्यात ओ तुमकां थोडो वगत शिकोवण जाय तर आयच्या दिसाच्या शेवटच्या मनावर आमी एक थोडो नियाल करूया ओके ब्रदर फातिमा के टेस्टिमनी है हमारे ब्रदर फातिमा जी नो प्रॉब्लम गो अहेड Very good, Fatima. Very good. God bless you. No problem. This is more important. Testimony. Actually testimony last 2 weeks पयली कळ्ळें बट तेदो ते एका लॉगिना लागून मातशे प्रॉब्लेम जालो न्हू तेदो दिवपा आसलें बट तेदो सगळो तेदो दिवपा मेळोंकू ना ओके Praise God. सो हांव न्हू भयणीगे विजीट दिवपा गेलोलें आनी थिंगा वेर्ना गेलो हांव मागीर थिंगसो एक्चुअली हांव साजोरा वचपा आसलोलें आनी एक आंटी विजीट करपा म्हणल्यार भयणीगे आसता न्हू मुगे तकली एक सायडी सारकी दुखपा लागली आनी म्हाका तें केन्ना जाता मायग्रेन सो तकली दुखपा लागली म्हणटरी म्हाका तकली सारकी तकली जड जावन येता आनी मागीर वॉमीट बी जाता म्हाका मागीर सो तेगे थिंग आसतना मागीर आमगे भयणी सांगलें म्हाका मातशें बाम दी म्हळें तकली लायत म्हळ्यार तकली दुखोत म्हळें कित्याक म्हाका आनीक कडेन वचपा जाय आसलो न्हू सो बाम लायन देखून म्हाका खंय रिलीफ मेळोंकू ना मागीर आमगे घोवा सांगिल्लें या म्हळें घरा मुको जायना म्हळें तकली सारकी जोड जाली म्हळें या म्हळें मागीर घरा वयता आसतना न्हू म्हजें हें जालें म्हज्या ह्यान कितें जाता काय म्हूण म्हाका सारकी त्रास जावपा लागलो सारी जोड जावपा लागली सारकी तकली मागीर म्हाका एक ब्रदरागे टेस्टिमनी उगडास येयलो एक ब्रदरान टेस्टिमनी दिता आसता एक ब्रदर जॉन्सनान तेका एक ही वर्ड्स दिल्ली आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सेटन सिकनेस सीन हॅज नो पावर ओवर मी म्हण मागीर हांव म्हणीत रावलें कळ्ळें तुका म्हूण देखून न्हू तकली केशी बरी जायना जाली आनी म्हाका घरा कडेन रांदपाकूय जालोलें राती कडेन मागीर आमगे घोवा सांगिल्लें मुको कांय जावपा ना म्हूण म्हजी तकली सारकी दुखोता आनी बरी जायना अशी म्हण ती सो हांव बेश्टी हांव कांय जेयनासतना न्हिदतो म्हण तूं मातशें एडजस्ट कर म्हण
मागीर तो बोर म्हणपा लागलो मागीर तरी म्हाका मागीर मातशें हें जालें म्हणजे म्हाका लागून तोय उपास सुद्दां एस म्हण आनी मागीर मातशें भारतान एश को म्हणीत रावलें आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सेटन सिकनेस सीन हॅज नो पावर ओवर मी म्हण कोता घार पावली तोरी तकली जायना जाली मागीर स्लो तरी हांव म्हणीत रावलें हांवें सोडूना कित्याक म्हाका जालोलें म्हणजे कांय जायनासतो कांय त्रास जायनासतो हांव बरें जालोलें मागीर हांव स्लोली न्हू मागीर तकली सारकी एकदम सारकी परफेक्ट दिसताली आनी कांय पेनू ना आनी हांव वॉज लायक सो हॅपी मागीर हांवें रांदिलें आमी जेयली आनी आमी न्हिदोली नाजाल्यार न्हू कितें जाता म्हाका सारकी सिवियर वॉमिटींग जाता आनी म्हाका जायना जेश कोन मायग्रेन जालें जाल्यार बट त्या दिसा ते उतर म्हूण आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सेटन सिकनेस सीन हॅज नो पावर म्हूण मागीर तकली बरी जाली आनी म्हाका कांय त्रास जायना सो हांव जेयलेंय बी रांदिलेंय बी जेयलेंय बी आनी न्हिदोलेंय बी सुसेगाद सो प्रेज गॉड आर्गन जेजू तुका तुय महिमा सेट- जेजू तुका Praise said- God. Praise फातिमा God. तुय सेटना भाजी केली सारकी हय ना एशको केन्ना जावना की तकली दुखोली आनी वॉमिट जायनासता हांव न्हिदोलें केन्ना जायनासलें पयलें Praise बट लायक God. फर्स्ट टायम लायक एशको मागीर प्रे केलें आनी म्हाका ती पेकोवणी मेळ्ळी शी सो वाज लायक प्रेज गॉड Now you believe you are healed completely. येस आमेन Gone. Praise praise God. God. Praise God. त्याने जेजू बरो कारणा, शार्प जेजू वेपन यूज कारणा. केलो शार्प Yes. वेपन यूज केलो सैतानाक मारपाक No, and she didn't give Praise up. She didn't believe हय in पेन his असो word. ना जाले बट स्टील लायक आय वाज लायक कंटिन्युअसली हांव म्हणीत रावलें Praise God. Well done. That's such a good testimony. Praise God. Praise God. आणि कोण म्हाका आहा काय म्हाका दिसता आमी दुसरे फाटी येतकूच आमकां खूब टेस्टिमनी मेळटल्यो खूब गोवायकी होय, मेळटल्यो praise कित्याक God. जेन्ना आमी होय. गोवायकी दिता खरेंच आमी जेजूक वाखाणटा पळयात भाव भयणीयो जेजून म्हणलां जेन्ना तुमी लोकां हुजीर म्हाका गोवायकी दितल्यात कितें हांवें केलां तुमच्या जिवितांत केन्ना तुमी हांवें तुमच्या जिवितांत त्या उतरा वरवीं तुमकां जोयत दिलां तुमी सगळ्यांक सांगीत जाल्यार हांव होय. तुमकां म्हज्या बापा फुडल्यान ही मोहिमा दितलो हांवें म्हणटलो पूण जेन्ना तुमी मनी रावतात तुमी कांयच म्हणिनात तो म्हणटा हांव तुमकां नाकारतलो स्ट्रॉंग उतरां जेजूची पूण हीच उतरां जेजू म्हणटा आमकां whenever we give glory to him before men I will give glory before my father in heaven देखून बाबा खरोच आमकां आमची गोवायकी दिवपाक amen amen Amen. amen 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 Felix, you have a testimony, no re baba? Hui hare to. Felix, you have one. brother Felix हांगा वय brother Felix We are waiting to hear his तुका टेस्टिमनी testimony. हा दिवपाक Come re baba, sang. As आम्ही testimony दादल्याचो आवाज आयकोंक ना आम्ही सगळे आमची भयणीच टेस्टिमनी दितात आतां मागीर तरी बाब दादलो आता सगळे दितलो. भाव येतले ब्रदर आता ब्रदर विल्सन एकलो आता सगळे पयलो- भाव पयलो दितले टेस्टिमनी देखून हांव गोवायकी दिता कोण तरी भाव येतलो ना तर हांच्या मातशें लॉजीन पाटी बसतले म्हाका सगळीं Hey, to lodge लेडीज na brother. मारी मॅग Felix, मारी come re baba, yo, come. दिसलेलो Unmute kor Felix baba. Ah, there you go. ब्रदर फेलिक्स अनम्यूट केलो चल ब्रदर सांग brother. सांग I was actually not prepared for this. That's okay. Holy Spirit is with ब्रदर you. आम्ही जेन्ना पवित्र आत्म्यांक आम्ही गोवायकी दिता आम्ही पवित्र आत्म्या गोवायकी दिता जेन्ना आम्ही जेजूक मोहिमा दिता आमकां तयारी करपाची गरज ना कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तोच आमकां उतरां दिता तूं आयज भियेनाका तूं फकत पवित्र आत्म्यांक म्हण आयज हांव तयार ना पूण हांव रेडी आहा कित्याक तूं म्हजे बरोबर हाय म्हणून चल दी नो प्रॉब्लेम Hallelujah. amen amen Hallelujah. thank you Jesus हालेलुया hallelujah हालेलुया Yeah, brother. So it was like I'm एक वाईट जिवीत जियेता brother. वाईट मोठा असं म्हणजे this alcohol thing. तेन्ना म्हाका सारको हें केलो brother alcohol. Like I was not able to come out of it. And म्हाका जायनासलें alcohol नासतना हांव काजार जायसर पयलो देखून alcohol पितालो काजार जायन देखून म्हाका बायलेन जायतो ट्राय केलो म्हाका तितून भायर काडपाक म्हाका जावना I was still into that. आनी असो टायम येयलो की तें सारकें आमगे दोगांचें मत झगडीं जावपा लागलीं हें तेशें. So I could not leave it.
झगडी जायन देखून हांव सेकंड डे हांव तितून आसतालो बरो बट एक टायम येयलो कितें सो आय वाज लायक ओके she said like you have to be in the word of God आणि मग ते स्क्रिप्चर दिवपा लागोली आनी कितें सांगू लागोली देवाचे भितर आनी कितें अशें तशें तेदो पासून म्हाका जावना ब्रदर कोण तुका देवाचें उतर दिवंक लागलो ब्रदर तुका बायल ब्रदर तुजी बायल दिवंक लागली ओके Brother, he is Reshma's husband. Yeah. Reshma is his wife. Yes. Brother And Felix is the and Brother Fatima Felix who is- just and Fatima who just gave testimony is his sister. Yeah. So family Praise सोडून दितो God. my brother sister I never used to listen to them and then my wife came in and she tried so much. She used to talk about the word of God. She used to give me scriptures. She used to tell me do this, do that, but no. I was still in alcohol. So it happened so much like कितें हांव हितू कोत्ता कितें हांव बेश्टो alcohol why I'm not changing myself. Slowly I got it what is meant for me and brother I left it. Praise God. Yeah, I left it. बा फेलिक्स म्हाका एक सांग Yeah. तू कसलो स्क्रिप्चर म्हजी सिस्टर रेशमा खंय हांगा सिस्टर रेशमा हांगा हा Yeah, she's there. Yes, brother. सिस्टर म्हाका एक सांग रेशमा तू कसलो स्क्रिप्चर ताका सांगताली आनी तो ताका त्या त्रासांतलो ताका को काडलो खंयचें उतर यूज करताली तू Brother, पहिले कितें जालें brother, first initially I was like just forcing him. Konkani. म्हाका न्हू word of God कांय आसोना. Knowledge means I was not into the word of God. तुकाच नॉलेज नासली तुकाच कितें तें देवाचें उतर खंय चलता तें खंय काम करता तें तुकाच सजमणी नासली पूण like from my childhood I was into prayers, like prayerful, to go for mass, prayer, everything, but I didn't have the म्हाका कांयच आसोना समजणी देवाच्या उतराची. And one thing I just hated that alcohol, from my childhood म्हाका that alcohol I used to get fear, like म्हाका fear जातालें कोणू पिवन म्हाका दिसपड जाल्यार from my childhood, because मुगेले parents like my dad, my grandfather कोणाक पिवपाची संवय ना, means पिनात ते. So म्हाका ते fear येतालो कोणाकूच चोयलो जाल्यार पिलो मनशाक. And आनी आतां कोणा मुगे फॅमिली जाण आसली, मुगे पेरंट्स जाण आसली, हांव बोवाळ मान रोटालें कोणाकूय अशें करून चोयलें जाल्यार द फियर. And कितें जालें, I met Felix, okay, and म्हाका खबर ना तो सोरो पीत म्हूण, alcohol पीत म्हूण, okay. हांव काजत जालें म्हाका कळ्ळें तेका ते हॅबीट means like that bad habit like आस म्हूण. आनी मुगे मदर इन लॉ, okay, and my family like in-laws like so तेदोन म्हाका मदर इन लॉन सांगिल्लें एकूच सांगलोलें बाय चोय तेका तूं हितू like मोग दी like and तो वयतलो तेगे ते bad habit, because his bad habits was very dangerous brother तेगेली. He is a very very good person, better than me I can say. म्हळ्यार तेका ते bad एक habit आसलें alcohol. What happened, he never used to drink. तेगे ते bad ते friend circle आसलो. So तेक तो once he is in Goa तेक ते येताले व्हरपाक आनी तो वयतालो. आनी एक फावट तेक पिलमुडी ते कोण आसलें कित कोत्तो मनी एवरीथिंग तेका कांयच खबर आसनासली. आनी I never stopped him going like with his friends. And तो म्हाका म्हणटालो like after coming like after meeting me तो म्हाका म्हणटालो what like he used to realize it. One thing तो realize जातालो, but मुगे कितें जातालें तेक चोवन like that moment I was to get so much like it, because first of all that alcohol like was into my mind and I say to God
How come like you gave me a person with drinking a person alcohol, which I hated myself. I never dreamt about it. Like no, that was a question to my Correct, God. correct. And like, how come you gave me a person like I know I have no complaint. मुझे complaint also नहीं तेजे. Not even one complaint. But you know that was haunting me like every now and then. How come God you gave me that person like So मग mother-in-law सोदा म्हटाली बाय चोय तेका काय म्हणाका तेका ते उयतोले I tried I जायत केले कोणा खबर ना ती जाताले आमचे up and down but I never कोणाकू सांगोना तेश कोन जाता म्हण nobody knew and so what happened I joined him okay I joined him he's in Qatar and I was in Qatar with him right now because of pandemic हांव हिंगा हा okay Qatar लायले so then I slowly realizing what bad habits he has about him म्हाका सारखे हे जाताले how to take remove him because I tried so many things one day I just made him sit and I सांगिले see म्हणे सगळे आहा आमकोडे but one thing I want from you I said you change I said you change whatever you do you change yourself I said because our children I said I don't want them to say to you what you are just point out to you that was a turning point to him and but still and he started crying I'm sorry he was like a lamp you can say but the minute he used to come into that alcohol they kodarle to kit what he is even one sip kelmudi teko te control जायनासले so ते काय सांगिले but the situation was the same तो येतालो गोया येल मोटी you know how it is like every function you know how it is and I used to fear whenever I used to go out with him I used to fear function gel muti kids atole now who's going to serve him anyone is going to serve him this that Correct. The thought is running. तुझ्या मनान सदां ती चिंतना आहा. Live in fear brother I used to live in fear म्हाका ते step out जात म्हळ्यार खूंय function वयत म्हळ्यार म्हाका ती भिरांत येताली हांव पोतून येता म्हळ्यार कितें जातोले but I used to trust God but I didn't have anything no word of God go for novenas say rosary go for mass all that I used to do and I used to pray for him God just deliver him but I didn't know I had that authority in me to cast out that bad habit from him and what happened is because of pandemic I got held up over here and I was working when I was in Goa my old company they सांगिले तू join जा मग कामाक हांव join जाले but because of pandemic हांव घरा उरले and last year Maka through someone I came to know brother Johnson started Zoom classes and Zoom classes he started godly marriage okay that godly marriage they start killing godly marriage म्हाका तेदो ना कळे first I need to change myself म्हाका पयली change जावपा जाय then I will able to change him I mean he will change automatically Praise God. yeah but it didn't the Satan started pressuring me so much because you all know how difficult to get a exactly. alcohol in house yeah but Felix had a license he had a license in Gulf for alcohol Wow. and we have a permit brother here. We have a permit here they give us a permit Correct. he has that In permit, Dubai, yes. Qatar, you require permit. yeah I'm that's sorry, right. but he had that permit, And they got phone ale friend ale, I want alcohol, and and I never used to know what was happening. Magi slowly, because I was there, I came to know about it. And last year, kizale, the godly marriage, I started telling him, see, you listen. But there was again fight, I used to argue with him. Why? Because Satan started putting pressure on me and it was so happened one day without and one thing God had blessed me with
the minute something he doesn't speak also, I used to realize that he had alcohol there. Even if he doesn't speak to me, I used to come to know that he had alcohol over there. Instinct. Yeah, I used to come to know, like, okay, something is wrong, like, and one day, like, I told him, say, I said, I don't know anything, I don't want to say anything to you. Then I started giving the scripture. The Spirit of the Lord is upon me. My God himself has anointed me, and Praise he God. has set me He from has every filled me with his every love and set me free from all evil. set me free from every addiction. I gave him the scripture, and one day I just told him, because initially I used to force him to do. Now I told him, no, if you want to listen, just start listening, like, and he started. Okay, let him tell now what I mean. तो Wow, स्क्रिप्चर जो म्हणटा तो सुरेशपुराचो आत्मो मुजेर आसा, म्हाका अभिषेक केला, जेजून आपल्या मोगान म्हाका बोलला आनी म्हाका सगळ्या वायट सवयेंतलो, तो सोरोप येवपाच्या सवयेंतलो, त्या सोरोप येवपाच्या आत्म्यांतलो म्हाका तो सुटका दिल्या, म्हाका तो फ्रीडम दिला. Is that right? Is that how it is said? brother. Yes, Sutka, brother. Sutka. Praise God, brother. praise God, praise God. आता मुझे ब्रदर फेलिक्स उलोवच्या पयलीं सिस्टर रेशमा वो स्क्रिप्चर हांव तुका घालता. एक मिनिट जरा हो मातसो पळय प्लीज. वो स्क्रिप्चर पळय. एक मिनिट. 1 minute. Look at this scripture and tell me, isn't this your story? Read the scripture. I want somebody to read the scripture. Reshma's turn today to read. Go, Reshma. I'm reading. should read the scripture today. Yeah. जी कोण ताचो मोग करतात आणि जे कोणाक ताणे आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणव. Yes, brother. Yes, I used to confess this Romans 8:22. Yeah. Romans 8:28. Yes. All things work together for good for those who love God and who are called according to his purpose. जी कोण ताचो मोग करतात. आता सिस्टर रेशमा तू म्हाका म्हणटाय हांव मिसाक वेताली, नोयना करतली, सदांच जेजूचेर हांव म्हजी चोत्राय दवरताली. वय देवाचो मोग आसलो, पूण देवाचे उतर नासले, पूण देवाचो मोग आसलो. फकत जायल्लें, फकत गरज आसली देवाच्या उतराची. देवाचो मोग आसलो, देवाच्या उतराची फकत तुका सोजमणी जायली. जेन्ना तू हे उतर म्हणटा, जी कोण ताचो मोग करता, तू ताचो मोग करताय, आणि जी कोण ताणे आपल्या येवजणी प्रमाणे आपयल्यान वा कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, तांचे बरोबर सगळ्यो वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणो. And तेच घडलें, वय की ना? And another thing, like, when I used to come to know that he had alcohol, I mutale Jesus, because I aiklole konangi testimony alcoholache. Jesus he's drinking your blood of Jesus. I used to say that. Praise God, praise God. Wow. Jesus तुझे रोगोत तो पियता म्हूण. Praise God. हांव मुटाते. Oh, beautiful. बा म्हज्या फेलिक्स, आता तू तुजी खबर सांग, कित्याक टिचर वॉरियर ते वटेन फायट करतालो, आता तू सांग आमकां तुजे बॅटल कोण चलताले ते. बरें, तू म्हाका एक सांग, तू खंय आहाय? कित्याक हांव रेशमाक फकत 2-3 दीस पयलीं मेवला कोलवा. कोरिनाच्या घरा गेलो कोलवा, ती सगळी आयतारात. होय, पूण तू खंय आसलोय? हांव कातारालो ब्रदर. I was following up. तू कतार आहाय. Okay, you are in Qatar. Okay. You are still in Qatar. Okay. बरें ब्रदर, तू सांग तुझी खबर सांग. Okay. Okay, brother. Yeah, then सांगितलं आता I was in alcohol म्हणून, but I was like a hardcore drinker. Yeah.
actually. Sarko chod sarko brother. Yeah. When I was in Goa, so हांव केन्ना फ्रेंडा बरोबर वयता तेन्ना हांव बरो पितालो brother. When I come to home, like I used to meet her and तुका एकू बियर पिल्या लागता म्हणटा रे कळ्ळें तुका. So I was not in one beer. I was like hell of drinks. I used to drink lots and come home and show her that I drink only one beer. So असो जालें कितें तेका हांव कन्विन्स करपाक शकलो जाय टायमार कितें हांव ना एकू बियर पिनिला. But I used to drink a lots and lots. मुगे फ्रेंड पिन घार वयताले बट हांव थिंगा आसतालो पितालो brother. So हे कंटिन्यू जालें कंटिन्यू इतलें जालें की म्हाका आनी स्टॉप करपाक कोण नासलो brother. But it came like I don't know what happened. Yeah, so only God's word. Like I reduced and I stopped. I stopped it. Praise India God. India's hockey team lost. Right, can brother. So embarrassing. Brother. But Praise with the God. word of God, yeah. I used to listen to hymns. I listened to Brother Johnson's. I listened to Maria Auntie. Brother, and the thing with him is he's more into the word than Reshma. He's very teachable. You tell him something, he'll question and he'll ask questions and he'll make it a point to understand. I tell Yeah, but Reshma, you know, he's very teachable. About it. I was not knowing this life is so beautiful. Yes, Huh? exactly. Never nobody came across me and told me, no, you have to do this, you have to do that. Come with the word of God. God is good. Yes. Yeah. And it's really beautiful even to talk to you, Felix, because you are so much in love with Jesus. You are in love with his word. You don't want to miss out on anything because you achieve that goal and that joy within yourself. And you know, the thing is with him, brother, he can't hold on to it. He's sharing, he's ministering to people, he's talking, he's doing so much work there, brother. Praise God. पण You know, हांव आतां म्हज्या ब्रदरा फेलिक्साची कवायकी आयकता, म्हज्या भयणी रेशमाची कवायकी आयकता आनी जेन्ना रेशमान म्हणलें की ताका सदांच जो पियेता ताजे भिरांत आसली, ताणें केन्नाच आपल्या डॅडीक सोरो पियेता तें पळोवंक ना, ग्रँडफादराक पिवपाक तें पळोवंक ना. आनी मागीर म्हणूंक लागली, देवा तुवें कित्याक म्हाका असलो घो दिलो जो सोरो पियेता? म्हणूंक नाय तुवें? म्हणलां हांवें. आनी हांव चिंता ह्या वेळार की जेजून तुका फेलिक्स कित्याक दिलो जाणाय? कित्याक फकत तुकाच लागून तुजो ग्रोथ जातलो म्हणून, तुजो बावाड वाडटलो म्हणून, आनी ह्या भावाचो जो ताका त्रास आसलो, ताका ते बोणकोणी आसलो, त्या सोऱ्या त्या बोणकोणीन आसलो, तुजे वरवीं आतां ताजी सुटका जातली म्हणून जेजून तुका तो विचून काडलो. दॅट मीन्स दिस वॉज नॉट अ मिस्टेक. दिस मॅरेज where you said, अरे जेजू कित्याक फेलिक्स म्हज्या जिवितांत हाडलो, तो सोरो पियेता. पूण जे आतां आमी आयकता, ही गोवायकी आयकता, आमकां कळोन येता की जे आमकां दिसता तें सत न्हय, पूण जें जेजून घडोवन हाडलां तेंच जावन आसा सत. Amen. Amen. It is not what we see. ह्या वेळार आमकां कोणाक तरी पेकोणी जाय, कोणाक तरी त्रास आहात पयशांचे, कोणाक तरी आपल्या कासाऱ्या जिवितांत प्रॉब्लेम आहा, कोणाक तरी सोऱ्याचो प्रॉब्लेम आहा, पूण जे आमकां दिसता ह्या वेळार तें सत न्हय, जें जेजून घडोवन हाडलां. हे आमच्या भावा आनी भयणीची गोंयकी, सिस्टर रेशमा आनी आमच्या ब्रदर फेलिक्साची गोंयकी जेन्ना आमी आयकता ह्या वेळार, आय थिंक दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ऑफ द होल इवनिंग टुडे. I know. हे जी गोवायकी आमकां आयज मेळटा आमच्या रेशमा आनी फेलिक्साची, त्या गोवायकी वयर आमकां कळटा की जें दिसता तें सत न्हय, जें जेजून घडोवन हाडलां आपल्या उतरा वरवीं, आनी तांकां दोगांयकी इम्परफेक्ट पीपल तांकां बरोबर हाडल्या. आतां आमच्या भयणी रेशमा वरवीं आमच्या ब्रदर फेलिक्साक ताका सुटका मेळ्ळी देवाच्या उतरान, कित्याक तें जेजूचो मोग करता, तोय जेजूचो मोग करता, आनी आतां देवाचे उतर ती आतां परगट करता सगळ्याक. कितली what a wonderful thing, no? Is it a wonderful thing? Praise God.
This is the Hallelujah. most wonderful thing. Praise Yeah. God. And you know, Felix and Fatima are very close brothers and sisters. So he ministered to his sister and he changed Fatima's life. Now Fatima's turn to talk. Yeah, go ahead. Go ahead. Praise God. Praise God. Praise God. This is the awesome testimony of today. This I is, know. I think this is better than teaching. This is better than Yes, teaching. Praise God. exactly. And thank you, Felix. Thank you. Sorry, I pushed you, but you know, there you go. No. Actually, I wanted to do it, but I was always like, you know, Yeah, like it in was back, like, Holy I want Spirit. to speak. Yeah. Praise God. Brother Felix, तुका रावपाची गरज ना. जेन्ना पवित्र आत्मा तुका पुश करतानी तेन्नाच की गोवायकी एकदम बेस्ट जाता. तुझी गोवायकी has set free so many people. Yeah, and he's set free. Now you'll start having that peace because you've already done it. Now that you have Testify. testified, now that you give glory to Jesus, आता तुवें गोवायकी दिलाय म्हणून आता तुका आता हाय कमांडांतून तुका आता ग्रेस येता. तुझे आता तुझो आता your favor is on you now, upon you and your family now for this testimony. Yes. And this is Praise only God. number one, brother. More and more are coming. Yes, Isn't it, sure. Brother Vincent, he's a very big threat to the kingdom of darkness. Yes, absolutely. Exactly. That's why the When devil was he- after him. He's going to be a big threat to the kingdom of darkness, without a doubt. Yes. What do you say, Re Baba Felix? More and more Yes. coming, isn't it? Sure, We are not big keeping quiet testimonies are anymore. coming. Both Reshma and Felix, and I think the Yes. whole family, Fatima, everybody, they are all going to be Amen. mighty, Fatima. you know, Praise God. like generals of the kingdom. Praise God. Amen. Praise Thank you, God. Jesus. Praise Fatima, God. you want to talk, Baba? Oy, म्हाका तुमगे भावागे आयकोन म्हाका खूब हें जालें. Praise God. म्हाका जायत एनकरेज कोत्तो. Yes. Argan tuka Jesu. Argan tuka Jesu. Eyes Very good, एकदम बरो दीस कित्याक या गोवायकी वयर ही जेन्ना गोवायकी दिले आमच्या ब्रदर फेलिक्सान आमच्या भयणी रेशमान या वेळार स्वर्ग आमकां या वेळार कितले वयर स्वर्गात यू नो सेलिब्रेशन चलता कित्याक जेजू म्हणटा त्या म्हज्या चल्यान ते म्हजे त्या धुयेन सगळे वजीर जे ताका त्रास आसले ते भिरांत नासतना ती गोवायकी दिल्या आनी हांवें म्हज्या उतरा वरवीं कितें ताका सुटका दिल्या ती सगळी गोवायकी तो लॉस दिनासतना तो आतां सगळ्यांक सांगता देखून ह्या भावाक आनी ह्या भयणीक हांव ह्या वेळार आशिर्वादान फकत तुमकां न्ही तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आनी तुमच्या फॅमिली येवची आहा ती ताका आशिर्वादान भरता कित्याक जेन्ना आमी गोवायकी दिता आयकात बरे भाशेन जेन्ना आमी गोवायकी दिता तेन्ना सदांच आमकां सगळें बरें फावो जाता देखून भाव भयणीनो आमकां गरज जे जेजून थोडे पासून केलां आमकां गोवायकी दिवपाक आमी फकत ती व्हडली मिलाद पळोवपाची गरज ना जेन्ना आमी धाकट्या वस्तूंनी आमी गोवायकी दिता आतां आमकां व्हडली मिलाग्री आमच्या जिवितांत फावो जातली सिस्टर फातिमा फुडें वचतो तूं सांग प्रेज गॉड दिस इज द मोस्ट वंडरफुल इवनिंग प्रेज गॉड ब्रदर Rejoice, Fatima. ब्रदर हांव Rejoice. भायर सरता म्हाका मातशें 10 o'clock प्रेयिंग टायम आहा Ah, bore. Tu rozar korpa hamre Baba Maria. वय म्हाका 10 o'clock प्रेयिंग टायम हांव जेवंक जाय आतां Ah, bore. नो प्रॉब्लम आता कितें 9:30 जाली न्ही नो प्रॉब्लम एंड मेबी अनदर 10-15 minutes will finish no problem okay no problem Okay, go Baba Fatima. Chal. Mud. Fatima, ulaita? Na. Ah, okay. You know, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be happy in it. praise Wonderful. Felix, you are awesome. You are a rock. And now, how are you feeling? ना सिस्टर हांव आनी कितें म्हणून सोयता तूं जेन्ना हांव सांग बाबा अल्कोहोल मारलो न्हू तेन्ना मुगे जायत फ्रेंड आसलोले जेन्ना तांकां पयशे आसनासलोले बट आय हॅज टू एंटरटेन देम आनी ते आतां इतले हें जाले की ते अल्कोहोलांक आहाय सो म्हाका ताका हितू भितर हाडूंक जाय
Yeah, that's Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Wonderful. Jesus. Heaven is Praise the Lord. rejoicing today. Heaven is Yes. rejoicing. Praise And, God. Praise God. Praise and the God. Satan is mourning because he's He's finished. sighing, sighing. His He's time running is away. over. Yes, His time Baba, is Lamb is over. defeated, condemned. Thank you, Felix, Jesus. Felix, how are you feeling, Ray? Uloilo and Forskelo, and how are you feeling now? Sister, I was always wanted to talk on this Ah, platform, okay, but I okay, was praise God. having words like, what to speak and what to do. And Yeah, but don't Yeah, you today- feel now it's released? It's the precious Yeah. one. Praise God. Yes, I, Yeah. yeah. जेन्ना बा म्हज्या फेलिक्स जेन्ना आमी गोवायकी दिता जाणे कितले आमचे 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 फ्रीडम मेळता आमकां Yes. जेन्ना आमी गोवायकी दिना ते आमच्या काळजान आमच्या मनान आमच्या कुडीन ते सगळे टाईट जाता पूण जेन्ना आमी गोवायकी Yeah. दिता पवित्र आत्मा आमकां ते कंप्लीट रिलीज दिता द फ्रीडम इज गिवन that's the Yeah. time our blessings begin to grow. Yeah, I left this long back, but muko zauna te sangpa. Yes. But And you know, brother, even talking to him, my heart reaches out and I feel so glad and so joyful to talk to him, and everything. What Reshma said, he's like a lamb. He'll just listen. And look, now all those people who are still into bondage, he is the one who's going to go and attack that. spirit. Amen. 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 We all agree in Jesus' name. Thank All you, of us come Jesus. into agreement. We all agree for that. Yes. And yes. not we all only agree. that, he's not going to go alone. He's got an army. He's Praise not God. going alone. He's got an Amen, army amen. to bash him. Praise God. Amen. Even Amen after to that. listening to his testimony, so many will be touched and Yes. inspired by this testimony. Brother Felix, praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. God, praise Hallelujah. God. Arkan Jesus tuka. Praise Oh God. my Arkan goodness. tuka Praise Jesus. God. Praise. Thank you, Brother Felix Jesus. or Sister Reshma, मी मातशें एक मागणें करात कित्याक ह्या वेळार हेंचे anointing to be set free from alcohol is actually going to reach out to all alcoholics right now. This is an awesome testimony of somebody जो कोण इतलो पियेतालो आनी आतां त्या देवाच्या उतरा वरवीं ती आतां ह्या वेळार सगळ्यांक सुटका मेळटा. ह्या वेळार प्लीज एक थोडे मागणें करात प्लीज release the anointing to everybody. Yes. Yes, Felix. Are you comfortable? Na Reshma Kurbai. you gonna do it? Yeah. Yeah, Kur. Kor, Whatever. Baba, Holy- kor. Do it from the heart. Do it from the heart. हांगा मागणे करपाचे म्हणजे आमी एकदम फ्लावरी Yes. वर्ड्स एकदम जे काळ जाणताले आता that's the most powerful मागणे. Don't worry. Go ahead. Go ahead. Praise God. Go, Baba. You gonna do it? Yeah. I'm not much comfortable. Don't worry. Just go. Holy Spirit is inside of you, remember? Hare. He said, You want? Yeah. yeah, no, you go ahead. You say whatever you You feel go, like. Baba. You go. It's your is releasing the anointing. Your anointing it is. It's you are releasing the anointing. Just speak like Holy Spirit will help you. Don't worry about it. Just open your mouth. Whatever you want to Yeah. say, take the name of Jesus and speak. You did very well. Come on, Felix. You can do it. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. Lord Jesus. Next time Sarko white, hello, Lord Jesus. Yeah. Since I know you, but I was still doing it. I cannot sorpa chituna. But when I know you very well, when I know the word of God, Thank you, Jesus. Arkan tuka Jesus. I learned it. Like this lane. In white. In good and white. I didn't stop killing goes down a lot, Jesus. But I did it. When I was in the word of God, yeah, I did it. Praise God. Lord Jesus, I praise you and thank you
the friends whom I know very well. Once upon a time, they were with me. They used to enjoy with me. Now they are still enjoying, although they are not someone who are not working. Yeah, someone who are working. Yeah, the source of income is very less, but still they are drinking. I want to get them to you, Lord. I will get them to you, Lord. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Make them aware like they are doing something wrong. Oh, just thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. Yeah, thank you, Praise thank you, you, thank Jesus. you. Thank you, Felix. Yeah. Praise you. Praise मोगला Jesus. बापा ये जे तुई सुटका या मुझ्या भाग दिल्या ब्रदर फेलिक्साक दिल्या या वेळात पवित्र आत्म्या ताजे वरवीं कितलो लोक या वेळार सोरो पिवपाचे भुणभणीन आसा आनी ह्या भाग आनी ह्या भयणींक ह्या फॅमिलीक तुवें ही सुटका जी दिल्या कितल्यो फॅमिली आसात तुटलेल्यो आसात त्या फॅमिलींक ह्या वेळार ह्या भा आनी ह्या भयणा वरवीं तूं ह्या वेळार ती सुटका दिताय आनी बापा हांव तुका अर्घां वखाण दिता ह्या म्हज्या भा फेलिक्सा आनी ह्या म्हज्या भयणी रेशमा पासत जो लोक तांच्या जिवितांत येयला ताका ती उदकाची सजमणी दिल्या ब्रदर जॉन्सन आमची सिस्टर मारिया जे भाव भयणां तांच्या जिवितांत आयल्यान तांकां त्या उदकाची सजमणी दिल्या तांकां पासत हांव अर्घां आनी वखाण दिता आनी बापा ह्या वेळार जेन्ना हो भाव म्हजो ह्या सोरो पिवपाच्या आत्म्यान जो बुडलोलो आनी ताजे जिवीत ताच्या फॅमिलीचें जिवीत ताच्या बायलेचें ताच्या भुरग्यांचें जिवीत फाड वेतालें थंय ह्या वेळार तें सगळें पयस केलां तुज्या उतरा वरवीं आनी आतां ह्या वेळार तुजें उतर ज्या लोकांक आजून आयकोंक ना ही बरी खबर ही गोंयकी म्हज्या भाव आनी भयणाची ह्या वेळार ह्या गोंयकी वरवीं तांकां सुटका दिली म्हणून तुका तुवें ह्या भा आनी भयणी वरवीं हांव तुका अर्घां आनी वाखाणणी दिता आनी हांव तुका पयलोच अर्घां आनी वाखाणणी दिता हे दुसऱ्या भावा पासत जे आजुनूय त्रासान आहात जे सोरो पियेतात की ह्या भाव वरवीं ब्रदर फेलिक्सा वरवीं तूं आतां तांकां ही बरी खबर दितलो आनी तांकां ही ह्या वेळार सुटका मेळल्या म्हणून हांव तुका अर्घां आनी वाखाणणी दिता बापा जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. What a Wonderful day of wonderful- testimony. Praise What God. a beautiful session. Too many What a blessings, brother. No, and the Praise best one God. always is in the end. You know, the best wine was always in the end. There you go. Amen. 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 Oh. Amen. Praise Brother, God. Yeah, Baba. brother. Brother Felix, Yeah, sang brother. brother माझो एक friend so he was also into this but he never had alcohol but he was in like what should I say like he was very a rough person and recently had some sickness and now he's battling for his life. Brother Irfan, sister Auntie Mary. Yeah. Maria. So what happened Yeah. is he's got this friend brother and he's a Muslim. Okay. And he's having this breathing issues and everything. So he so Okay. much so that he can't talk. So Felix connected me to him and then he couldn't talk. So I told Felix, it's you talk to him. He wouldn't pick my phone. So I said, okay, I used to send him audio messages explaining the word of God. So suppose I take 1 Peter 2:24, I would explain to him what 1 Peter 2:24 is. And so he's a Muslim, and I said, do you know, you wouldn't want to be crucified on the cross. You wouldn't want to be nailed to the cross. So imagine that he is a live person being put on the cross for your sake and my sake, and I Praise read God. him the word that with his wounds, because he did that on the cross, we are saved, right? So not only me, because I'm a Christian, you are saved, because you are my brother and all of us are righteous children of God. So I explained to him, so I could see that he was listening to the messages. Okay. So I sent about 10 messages to him. So he's listened to all of that.
And I was like, because this brother, this boy of mine, he was messaging him all the time, calling him, desperately calling him, and he was very upset because of him, you know. So today somehow I said, the Holy Spirit, like my Holy Spirit said, you have to ring him. So I rang him. And nicely, freshly, he picked up my phone. And I said, oh, my dear brother, I know you've been fine. And so I started with a happy conversation. And then he said, oh, yeah, you know, I said, let's not talk about what happened to you. We three are praying for you. So all three of us are praying and interceding for him daily, you know. So I said, we three are praying for you. Don't tell me to pray for you. Now, you don't go and stand near the tap and say, water, come here. You don't ask for water standing in the tap. You have to turn your tap on. We have already trained you, right? So I said, tu vachta re, devage utar vachta. His wife is Hindi, he is Konkani, but it was good that I could speak to him. Tu vachta, oy apun muge vachta nahi? He's asking me, muge vachta. So I said, look, tugele mak khabar nani. So हांव सांगता कितें हांव जाणो ओ देव रियल आणि तो देव मेलो मनशां पासून त्या देवान जित केला. सो तुगे प्रॉब्लम ताक कांय ना बाबा, ते प्रॉब्लम ताक कांय ना. इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हिम. But what you have to do, open your mouth, turn the tap on. You can't turn the tap on. You have to open your mouth. Correct. You have to open his mouth and talk. Yeah. So I said, I told you the word of God, but I'm not telling you to say scripture. I tell you to say Jesus. Take the name of Jesus because there is power in that name. Jesus, tu what? Tu sol. Ani tu jivit. Okay? Correct. So say 50 times. You say it. So Zainani, so on saying what you do, you're saying it and you're listening to it. You're saying it, you're listening to it. So it becomes flesh. That was one thing. Second thing, I told him, Jesu, tu muzo, dir, adar, ani borvaso. So that means you are relying on Jesus. You are considering Jesus as your help. And Jesus is your strength because you don't have strength. Right? So he said, oh, mujh pain dukta. So I said, he's got a nice DP on a bullet. So I said, you know what? All three of us have made a vision that you're going to go back on the bullet. Right? And I said, Felix is my brother. He's like my boy. You know, do you understand how upset he is? And he is opening his mouth and giving you the word. So all this time we have, so he's telling me how much money I've spent and all that. I said, पैसे मोडले न्ही तू कितें फायदो जालो रे बऱ्या पडलें तुका कांय बऱ्या पडना. So I said John 10:10. So I told him चोर येता मारूंक आनी इबाड करूंक. चोर येता तुका मारूंक आनी चोरूंक आनी इबाड करूंक. पूण हांव आयलां तुका सासणीक जिवीत दिवंक. Right. जिवीत आनी चोर. So तू चोर आयलो जाल्यार तू चोरा यो भितर यो तू कित जाय तें और म्हणटा ना न्ही. You are a strong man. You smash him. Correct. That's what you have to do. This one is like a monkey holding you. This one has gone into every part of your body. So what you have to do, how you take that leech out of your skin, you have to pull that thing out and say, get out now, because you've got that authority. And you get very angry on him. So, and I said, so he understood what I was trying to say, but, you know, and again, I said, one time, all three of us are not going to feel sorry for you. We are not going to listen to your sickness. We have said the prayer, and by the wounds of our Jesus, all his blood, you've already been healed. You know, and I said, when you have that Satan, no one can help you. You have to turn your tap on. बरे सिस्टर मारिया तुम्ही मागणी करतात ब्रदर फेलिक्स सगळी तुम्ही मागणी करतात आयक बरी भाशेन. ब्रदर फेलिक्स तुमचो आसा आय जाल्या कातार आणि तोय कातार हा न्ही तोय कातार हा. No, he's here in Goa. This boy is in Goa. Yes. तर ताका फकत Roman chapter 10 verses 9 to 10. Yeah, I told him that one also, brother. Yeah. Yes. Let him accept Christ. Let him confess with his mouth. Let him know की जेजू क्रुसार गेलो ताचे पासत मेलो ताणे सगळी आपली पातकां घेतली तो पुनः जीवन जालो तो आता सोरीच्या बापाच्या उजात बसला ताणे सगळी आमची पातकां घेतल्या ताका जेजूचे भावार्थ दोत्ता म्हणून
आणि त्याच्या उपरांत Yes. होम करून ताचो पावर तो जेजूचो पपोज बी ताची पावर येतलो आणि ताका सगळे ते दुयेंस पयस जातले ताका बॉर्न अगेन Yes. करूंक जाय पयलो ताका रोमन्स 10:9 and 10 कन्फेस कर म्हणून सांग आणि त्याच्या उपरांत ती पेकोणी फाट करून जातली ताची. Yes. He's Okay. been to Pota, he says. He's been there. He's listened to the word of God. And he's, yeah. So that is our mission, brother. Yeah. Praise God. So, Praise God. yes, praise God. And no, we'll get him on Zoom and we'll get him on the session. Sure. let's- Sure. We'll So get him. today, We'll get him. yeah, we'll get him there and he can listen to the word and he can understand it, you know. Yes. Because when you yes. come on a panel like this, on like this, you get a better understanding Absolutely. because it's एक different फाटी over the उतराची सोजमणी वली आम्ही जेजूचे भाव जाता आमचो आत्मो नवो जाता आणि आम्ही तोंड उक्ते करून देवाचे उतर उलयता No, तेन्ना no, ती and he देवाची accepted पदवी one thing. जेजूची पद Yeah, he accepted one thing that he's got this fear. His main issue is fear. So he's fearing that he's got little children and he's going to die. I said, this is typical fear is demonic. So once you empty those thoughts and wash them with the blood of Jesus, you can clear everything. So I send him fear and worry in Konkani. Praise God. Praise God. Yeah. So yeah. Praise God. Praise God. Beautiful. So- Beautiful. We will Beautiful, yes. talk to him. We will talk to Yes. him. No problem. Praise We will God. talk to Yes. him. Praise God. So let's it's been a long session. Let's close the session and कोण मागणे कोत्ता The Maria closing prayer kotta. तुका जाता बाबा okay जो कोंकणी म्हणटा रे मागणे okay let me say in English. Heavenly Father, loving Jesus, most amazing Holy Spirit, we love you, we praise you, we honor you, we glorify you. How awesome are you? Yes. How mighty are your works? How much love you give us? How hungry and thirsty we are. Whatever we get of you is not enough. Thank you, Holy Spirit, for all these beautiful people in your kingdom who are seeking you, Lord. Thank you for the beautiful testimonies. And thank you for Felix and Reshma, for all that love they shared today. Yes, Father. Thank you, Holy Spirit, for being present into their life, for showing them the truth. And today the truth has set them free. No more heaviness, no more pain, no more headache, no more worry. Thank you, Lord, for these blessed children. And now, Lord, this man is going to clear the garbage from this world. He's going to catch big fish, not small, but big fish, Lord. Amen. Amen. And he's going to grow in your kingdom with your word. Lord, he can't hold, I can see that he can't hold on to it. He's opening his mouth, and in his mouth is only Jesus, only your word. And thank you. I thank you for connecting me to these beautiful children. It gives me so much joy. Today he's talking and I was getting so emotional. Thank you for that love you put in our hearts. And now I pray each and every one whom he is concerned is free from this bondage. Amen. Yeah. Amen. And everyone walks into your direction, the direction of your word. Because what will come out of his mouth is going to be truth. It is truth. Because you are the way, the truth, and the life. You are the same yesterday, today, and forever. Amen. You are the God of impossible. Everything is possible with you, Lord. And you with us, we can do anything because we have the mighty one. We are the children of the mighty God. Amen. Thank you for this beautiful session. Oh my God, so much joy, so much love that just poured. This session was just fabulous, unexpected.
amazing, extra abundantly amazing. And I thank you for my brother, Vincent, who's sharing the word. Tirelessly, he's working for your kingdom. I thank you, Lord, for all these blessings. And thank you for making me a part of your life. Help me to grow with all these people and all of us jointly become the destruction for the kingdom of darkness. We make this prayer in Jesus' mighty and glorious name. Amen. 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 Amen.